आमी दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता. ह्याच्या वेळा पासत वो दीस तुवें आयज आमकां फावो केलाय आनी एक पावट तुवें आमकां ह्या जाग्याचेर एकठांय केल्या तुजें उतर शिकोवंक आनी तुज्या उतरान आमी वाडोवंक आनी चोडोंक. सुर्गींच्या बापा तुका दिनवासता तुज्या सगल्या बऱ्या देण्या पासत सगल्यान व्हडतें देणें तुवें आमच्या जिवितान आमकां फावो केलाय तें तुजो पूत जेजू जे जेजून आपलो प्राण आपलो जीव त्या खुर्सार सोंपयलो आमच्या पासत आमच्या मोगा पासत आनी एके भाशेन आमकां एक देख दाखयली. एके भाशेन आमकां तुज्या उतराक कशे भाशेन आमी मान दिवचो ही एक आमकां एक ओबिडियन्स आमकां एक देख तुज्या उतराक कशे भाशेन आमी सांबाळचें आनी कशे भाशेन तुज्या उतरा प्रमाणे आमी हें जिवीत जिवोचें म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणें दिता. दिनवासता हांव तुका बापा तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिलाय म्हूण जो आमच्या सांगाता पावला पावला सांगाता आमच्या तो आमचो सांगात दिता आनी आमकां तुज्या उतरान सोजमणी दिता शिकयता कशे भाशेन आमी जिवोचें. आयज ते आशेन आनी तो एक बोरवोसो घेवन आयज आमी ह्या सुवातेचेर एकठांय जाल्या तुजें उतर शिकोवंक तुज्या उतरान आमी वाडोवंक तुज्या उतरान आमी चोडोंक आनी त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवोंक तुजो हो सोयीक तुवें आमकां फावो केलाय आमच्या जिवितान म्हूण तुका आमी दिनवासता. हे दीस आयच्यान हो रितीर आमचो सुरू जाला हे 5 दीस आनी उरलेले आमच्या जिविताचे जे दीस आमकां फावो जातले हे तुज्या हातान आमी भेटयता आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजे येवजणे प्रमाणे तुका जाय तेच भाशेन हें जिवीत आमचें चलोंक म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणें दिता. दिनवासता हांव तुका पवित्र आत्म्या तूं आमचो सांगाती तूं आमचो शाराती. यू आर अ हेल्पर. यू आर द वन हू गायड अस. यू आर द वन हू टीच अस. Jesus, we thank you, we praise you for giving us the Holy Spirit as a helper. Thinking about our advantage that you left and you are at the right hand side of the Father, but you never left us abandoned. Thank you for your Holy Spirit who is with us every moment of our life. तुझी कृपा आमकां तुवें दिल्या सदां काल तो पवित्र आत्म्याचो ताळो तो आवाज आमच्या जिवितान आमच्या काळजान तो एक आवाज तो आमच्या सांगाता उलयता तो आवाज आयकोंक आमी सदांच तुजें उतर ह्या काळजान बाळगून दवरून तुजो आवाज आयकोंक ना की ह्या संवसाराचो आवाज पूण तुजो आवाज आयकोन तुजी जी येवजण आहा ती आयकोन त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवोंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता. ह्याची शिकवण सुरू करचे आदी पळयत आत्म्या तुका आमी उलो मारता आनी एक पावट तूंच आमकां हें शिकय तूंच ही शिकवण आनी वर रितीर फुडें चलय ना की आमकां जाय तें पूण तुका जाय तेच भाशेन हें जावं दी म्हूण आमी खालतिकायेन आनी बऱ्या ह्या तुज्या मोगान आनी हे खालतिकायेन आमी तुज्या सांगात हें मागणें घालता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. थँक यू जीजस. हालेलुया. प्रेज यू जीजस. थँक यू जीजस. ओके भुरग्यां भाशेन आमी जावंक जाय म्हणला न्हू भुरग्यां भाशेन कोंकणीन सांगल्यार जाता न्हू. ओके भुरग्यां भाशेन आमी जावंक जाय म्हणटा. भुरग्यां भाशेन कित्याक लागून जावंक जाय म्हणटा जाणा अशें म्हाका दिसता कित्याक भुरग्यांचो धनी कोण माय पाय. करेक्ट. भुरग्यांचें जिवीत कोण चलयता माय पाय. भुरग्यांक कितें जाय कितें नाका तें कोण हाडटा माय पाय. आनी माय पाय हाडटा तें भुरगीं मानून घेता वो घेना. धाकटीं भुरगीं गिन्यानार येवचे पयलीं आं मानून घेता वय ना कितें हाडलां तें कोणें हाडलां गो हें हें म्हज्या डॅडीन हाडलां मामीन हाडलां म्हणना मानून घेता कित्याक खुशाल जातात. समजता न्हू खुशाल जाता कित्याक तेंच्यांनी आजून भायलो संवसार पळोवंक ना. तेंच्यांनी आजून भुरग्यांनी भायलो संवसार पळोवंक ना पूण हीं भुरगीं व्हडलीं जाले भायलो संवसार पळयता मागीर माय पाय हाडटा तें तेंकां लायक जाता. हां मागीर ती कितें म्हणटा हें नाका तूं पयशे दी हांव हाडटा जाय तें म्हणटा न्हू. म्हणजे कितें भायलें पळयता संवसारांतल्यो वस्तू पळयता मागीर तांकां कितें दिसता हें माय हाडटा तें बरें डिजायन बरो लायक जायना तूं पयशे दी हांव हाडटा वय ना. पूण भुरगेपण आसता तेन्ना भुरगीं कितें म्हणटा खुशाल जाता जायना बाय तूं मामी कितें हाडटा तेन्ना खुशाल जायना जाता न्हू. हें नाका तें नाका हें नाका म्हणटा मामी दिता तितून खुशाल जाता वो जायना तें जाता सद्याक न्हू ल्हान ना तें. ओके जेन्ना आमचो देव आमी देवाचीं भुरगीं वय पूण जेन्ना आमचो देव आमकां जेन्ना आपल्या उतरांतल्यान हें कितें बरें कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें आमकां दिता आनी आमी कितें म्हणटा हें नाका म्हाका तें जाय आसलेलें म्हणना
This is not what I was asking for. Why you giving me this? हें हांवें मागोंकूच ना, हें म्हाका नाका, म्हाका दुसरें दी. म्हणून ना हें कित्याक म्हणटा आमी, कित्याक आमच्या नदरेन सगल्यो संवसाराच्यो जाणवायो बरो ना. समजता? आमच्या तकलेन आमच्या मनान संवसार चड बरो ना, म्हणून जेन्ना देव दिता तें आमकां मानवना. मागीर आमी कितें म्हणटा हें नाका, कित्याक आमच्या तकलेन कितें आहा, संवसाराची जाणवाय सुबेज. ताका लागून देवाच्या उतरान म्हणलां आसतलें जेजून की आमी धाकटुल्या भुरग्या भशेन जावपाक जाय. कित्याक धाकटुली भुरगीं आवय बापूय कितें दिता पळय तें मानून घेता. त्या पासून आमी भुरग्यां भशेन जावपाक जाय. भुरग्यां भशेन जावप म्हणजे आमी वयान धाकटी जावप न्हू, आमचे आवंडे भुरग्या भशेन जावप. जें कितें बाप आमकां दिता तें आमी मानून घेवंक जाय. कित्याक आमचो बाप आमकां वायट दिता? आमी तर आमच्या भुरग्यांक कितें बरें तें दिवपाक जाणा, जाल्यार बाप आमकां कितें दिता तें आमकां बरें वो वायट? बरें. पूण आमकां तें कितें दिसता, हें नाका आसलोलें, हें मागीर कितें दिलां, हें नाका, हें मागोंकूच ना. This is not what I have asked for, no. I have asked for something else. But God knows what is better for me, what is good for me. According to that He gives us. But because of my small thinking, आमी कितें म्हणटा, आमचें चिंतप धाकटुलें आसता ह्या संवसारा प्रमाणे. आमचें अकॉर्डिंग टू हे वर्ल्डली सिस्टमा प्रमाणे आमचें हें मोत धाकटुशें आसता. आमी कितें म्हणटा, हें सारकें न्हू, देव चुकलो आसतलो दिवपाक, पुतून मागीर आमकां जाय पळय तें म्हणना. आनी मागीर आमी रावता एक दीस मागीर हो येता, आमी निराशी जाता. मागीर कितें म्हणप, देव मोग करिना, देव मागता तें दिना. म्हणची नान देवान संवसाराचो मोग केला आनी आमचो केला म्हणजे संवसाराचो केला. वय ना सारकें? तुमी आयकलां देवान संवसाराचो मोग केला, भुरग्यांनी आयकलां? शिकोवंक ना तुमकां? खंयच्या स्क्रिप्चरान बरयलां देवान संवसाराचो मोग केला? खंय बरयलां देवान आमचो मोग केला? देव सगल्यांचो मोग करता? आमी सगलीं देवाचो मोग करता? सगलीं करता? सगलीं देवाचो मोग करता आमी? देवाचो मोग करप म्हणजे देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवप. वय ना? देवाच्या उतराक तर आमी पाळो दिना, आमकां जाय तें करता जाल्यार आमच्यांनी म्हणूं येता आमी देवाचो मोग करता. पूण आमी कितेंय केलें पासून, चुकलीं पासून, पडलीं पासून देव केन्नाच म्हणना आतां आपूण तुमचो मोग करिना, कित्याक तुमी म्हज्या उतराक पाळो दिवंक ना. देव आमचो सदांकाल मोग करता. समजता? ओके, गो टू दॅट स्क्रिप्चर, जॉन 3:16. Can we go to KJV? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो, आनी जो कोण ताचेर स्वत मानता तो ताचो नाश जावचो ना, पूण तो सासणाक जियेतलो. कोंकणीन वाचया, सेम तेंच आहा, बट आय जस्ट रीड इट. खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पळय परतून वाचता. खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. आतां देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो. वय ना? पूण आमकां केन्ना आमी केन्ना म्हणोंक जाता की आमचो नाश जावचो ना. आतां देवान आपल्या वाटेनच्यान आपणाचें काम केलें. कितें तें काम? गॉड डीड हीज पार्ट. वॉट वॉज दॅट? That He loved us, and in His action He showed that He gave something, and He gave His Son.
देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक वोंपून दिलो. आतां देवान संवसारा पासत आख्ख्या पोरचेचो आपणान रोचलेले सगले पोरचेचो. आतां देवान आमी सगलीं देवान रोचलेली पोरसां वय ना. देवान सगल्यांक रोचल्या, सगल्यांक देवान धर्मा प्रमाणे मनशाक रोचला काय आख्खे संवसार म्हणला? हां, संवसार. आतां उरलेलें कितें जालां तें मागीर जालां, पूण सुरवातेक पवित्र पुस्तकान ह्या बायबलान कितें बरयलां? देवान आख्ख्या संवसाराचो म्हटलां. क्रिस्तांवाचोच म्हणोंक ना, जावं तुमचोच म्हणोंक ना, ह्याच गांवचो म्हणोंक ना, फकत इस्रायल गांवचो ज्या जाग्याचेर जेजू जल्माक आयला त्याच जाग्याचो म्हणोंक ना. कितें म्हणलां? देवान फकत इस्रायल पोरचेचो मोग केला म्हणलां? कितें म्हणलां? देवान संवसाराचो. पूण आतां सपोज तर ह्या संवसाराक तर त्या उतराची वळख ना, देवाचो गुन्यांव? म्हणजे हेजो अर्थ असो आहा की देव त्या मनशाचो मोग करिना? ना. पूण फरक कितें आहा? डिफरन्स कितें आहा? डिफरन्स इतलोच आहा की दुसऱ्या मनशाक, जो क्रिस्ती मनीस ना पासून कोणीय जावं तो संवसाराचो, त्या मनशाक खबर ना की देव म्हजो मोग करता. कित्याक? त्या मनशान हें उतर देवाचें वाचूंक ना. समजलें? त्या मनशान हें देवाचें उतर वाचूंक ना. फॉर एग्जाम्पल आतां देवान पवित्र पुस्तकान बायबलाचेर बरयलेलें आहा, पवित्र पुस्तकान देवान आपल्या उतरान बरयलेलें आहा की देवान संवसाराचो, आय वोंट बी मुवींग मच, यू कॅन जस्ट बी ऑन द कन्सोल. सो देवान संवसाराचो, संवसार म्हणजे कितें? आमी सगलीं. संवसार म्हणजे कितें? आमी सगलीं, सगल्यांचो देवान मोग केला. पूण आतां हितून कितें आहा? सगल्यांचो मोग केला खरो, पूण सगल्यांक खबर ना देवान मोग केला म्हूण. ही लव्ड द होल वर्ल्ड, बट द होल वर्ल्ड डजंट नो येट. अंडरस्टँडींग? तेका लागून जेन्ना आमचेर जे भशेन परिस्थिती येता, जे भशेन जेन्ना आमचेर सिट्युएशन येता, जे भशेन जेन्ना आमचेर कश्ट येता, तेन्ना आमकां कितें दिसता? देव आमचो मोग करिना. आतां जरी तर हांव म्हणटा म्हाज्या परिस्थिती प्रमाणे तर हांव तर म्हणोंक वयता की देव म्हजो मोग करिना, म्हणजे हांव म्हणटा हो स्क्रिप्चर सारको न्हू. समजलें? हें बरयलां तें हांव मानून घेयना. तुमकां समजता हांव कितें म्हणटा? आय विल अंडरस्टँडींग दीस न्हू? पळय, देवान कितें बरयलां? आपणेन आख्ख्या संवसाराचो मोग केला. करेक्ट? पूण मनशाक केन्ना केन्ना कितें म्हणटा? परिस्थिती येता त्या प्रमाणे कितें म्हणटा? देव मोग करिना. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दिल्या बगर आय थिंक समजोचें ना. फॉर एग्जाम्पल म्हणोया, आतां घरान फॅमिली आहा आनी जर तेंचो खूब खास मनीस, व्हेरी क्लोज पर्सन, सारको खास मनीस, इतलो मोगाचो मनीस सडनली कितें जाता, यू नो, संवसार सोडून वयता, जावं कितें तरी जाता इन्सिडंट, वे ही इज नो मोर, तो ना मनीस. आमच्या काळजाक कितें दिसतलें? दूख जावचें ना? कितें प्रश्न म्हणटलीं आमी? देवान अशें कित्याक केलें? कितें पूण त्या मनशान वायट केलेलें म्हणची ना आमी? देवान अशें कित्याक केलें? कोणाक प्रश्न वयता वायट घडल्या उपरांत? देवान अशें कित्याक केलें म्हणचें कितें? देवाची म्हाका खरी पूर्ण वळख आसा? वळख आसा तो मनीस थंय भाशेन म्हणोंक वयतलो? वळख आसा तो मनीस कितें म्हणटलो? देवान संवसाराचो मोग केला, देवान आख्खे पोरजेचो मोग केला, पूण म्हाका स्वताची जाणवायना. म्हाका स्वताची जाणवायना. कित्याक जायते फावटी आमी फसता केन्ना? जेन्ना आमकां नाका तें जाल्या उपरांत आमी कितें म्हणटा? देवा कितें तरी म्हजें वायट दिसलें काय, कितें तरी हांवें चूक केल्या काय, कितें तरी मिस्टेक केल्या काय, म्हणून हें म्हजेर वायट येता. म्हणनात आमी केन्नाय? कितें तरी हांवें मिस्टेक केल्या म्हणून हें म्हजेर वायट येता. पूण देवान तर आमच्या कोरणे प्रमाणे तर देव आमचो मोग करतालो जाल्यार देव म्हणटलो हांगासर आपणाच्या एकल्याच पुताक आपूण ओपून दिता? म्हाजे कोरणे प्रमाणे देव तर म्हजो मोग करतालो. म्हणजे तूं बऱ्यो कोरण्यो कर जाल्यारूच तुजो हांव मोग करता. हे भाशेन तर देवाचो कायदो आसलो, ह्या भाशेन तर देवाचो सिस्टम आसलो, जाल्यार देव आपल्या पुताक दिवचो नासलो. म्हजे कोरणे प्रमाणेच म्हाका फारीकपण मेळपाचें. समजता? You didn't follow. See, if when now God said God so loved the world, yes or no? God so loved the world. The next line is saying that He gave His only begotten Son. Yes or no? Out of His love, because of that compassion, He gave His Son. Yes or no? He gave His Son. The action of love is giving. Correct? Now, if God would loved me based on my action,
God would have waited till I perform good and then he will love me. Correct, no? But God love is not like that. God love is one-sided love. God did not wait for me that I would change my action and then he will love. That is called a human love. As long as you are good to me, I will be good to you. Now you understood? सो आतां देवान मनशाचो जे भशेन देवान मनशाचो जे भशेन मोग केला तेका म्हणटा देवा सारकिलो मोग. मनशाच्या मोगाक आनी देवाच्या मोगाक आमी सोर करूंक जायना. संवसारी मोग कसो आहा, तूं जितलो मेरेन म्हाका बरें आहा तितलो मेरेन हांव तुका बरें कोता. तूं मातशें म्हाका कितें कर, मागीर तुका हांव कितें शिकयता सारकें. आमी म्हणना राव तुका सारकी बूत शिकयता. आमी दुसऱ्यांक बूत शिकोवंक रावतात. देव रावलो आमकां बूत शिकोवंक. देवान म्हणलें तुमकां बूत शिकयता. म्हणलां देवान आमी पातकी आसतनाच आख्ख्या संवसाराचो मोग केलो. पूण आमकां देवाच्या उतराची जाणवाय ना, देवाच्या उतराची आमकां वळख ना. तेका लागून आमी कितें म्हणटा, आमी कितें तरी वायट केलां आसतलें म्हणून हें म्हजेर वायट आयलां. वय ना? एक्चुली म्हजेर वायट तेका लागून येना. देवान हांव पातकी आसतना पासून ताच्या पुताक खुर्सार तेणेन फारीकपण दिलें आमच्या पातकाचें. समजता जरी तर if it was my work, then God would have waited till I asked for the forgiveness and then he would do something or do something good in my life. God never waited for me that I would change my life, I would be good and then he will do something for me. No. God showed his love before that. So when I see his love, when I experience his love, when I understand his love, when I understand his sacrifice through his written word by the power of the Holy Spirit, that's when I repent. And I said, and I would say, God so loved me. God gave up his life on the cross for me. He shed his blood on the cross for me. Are you understanding? By knowing that, then by the grace of God, I would be able to love others. Understanding? तेका लागून आमी पयलीं देवाचो मोग समजोंक जाय. आमी पयलीं देवाचो मोग समजोंक जाय. देवान म्हजो कशे भाशेन मोग केलो. देवाचो मोग तर हांव समजना. देवाची तर देवान जे म्हाज्या जी काकूट म्हजी केल्या ती तर हांव समजना. म्हाज्यान दुसऱ्याचोय मोग करूंक जायना आनी घोडे बोरीक म्हजोय मोग करपाक म्हज्यान जावचो ना. जायतीं जाणां आमी आमच्या संकश्टान अशीं सांपडलेलीं आसता की आमकां दुसऱ्याचो करूंक जायना तो जायना, आमकां आमचोय मोग करूंक जायना. सगळे वटेन आमी आमचे चुकीत काडटात. आमकां अशें दिसता की आमी करता तितलेंय वायट. अशें दिसता की देव आमच्या सांगाता ना, सगळें बिगडटा, सगळें पिसोडटा. हे भशेन आमकां जाता. वय ना? जालां तुमकां अशें केन्ना तरी? अशें दिसता की कांयच केन्ना जावंक ना? यू अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल? Hallelujah. Didn't you ever felt that nobody loves me? Any time in your life? Never felt? You felt it, no? One time, sometime, or maybe half time, but you felt it, right? Can I have water, please? Hey, a bottle is there. Okay. But you felt, right? Sometimes. Now, why do we feel like that? When things are not going according to us, then we can feel. But everything is going according to us, then can I feel? No. Brother, you need to manage to understand Konkani now. Okay. By the, you just pay attention. Just pay attention, no? And ask the Holy Spirit to make you understand. Even Konkani. I believe that you will get everything if you ask the Holy Spirit. He will make you understand. Because the retreat is Konkani, so we have to go in Konkani. Okay? Just pray to God. You say, Holy Spirit, help me. Even though I'm not getting it, but I know you will give it to me, the right understanding. Thank you, Holy Spirit. Okay. कितें म्हणटालें हांव? करेक्ट. थँक्यू सिस्टर. थँक्यू सिस्टर. ओके. केन्ना आमकां अशें दिसता जेन्ना आमी कितें आमकां जाय तें मागता, सारकें? आमी मागता आनी मागता तें आमकां तर मेळना जाल्यार आमकां कितें दिसता, देव मागणें आयकना, कितें तरी गडबड जाल्या, हांवें 1 वरूच मागणें केलां, सो 1 वर वाडोवया. जाल्यार मागीर केन्ना तरी 1 वरूच मागणें केलां, 2 वरां करूंक जाय आसलेलीं. ओके, आतांच्यान 2 वरां कोत्ता, घोडेक आयकोत देव. पळय जाल्यार 2 वरांनीय जायना. मागीर आमी कितें म्हणटा, रातची मोदयांचेर उटी आनी करया.
मोदयां रातीर उठया आनी मागणें करया देव आयकतलो. मोदयांनी रातीरूय केलें तरी जायना. आतां कितें करया? आतां रडया बसून. आतां रडया. देव दिसाचे 1 वर केलें आयकना, 2 वरांय केलीं आयकना, रातची उठली मिडनायट तरी आयकना. आतां कितें करया? देवान कान बंद केल्या दिसता, कांय आयकना. रडल्या उपरांत आयकतलो. सो आतां दीसभर रडत आहा आमी तरी आयकना. आतां सुटयेर गेला काय वेकेशनाक? जाला केन्ना? म्हाका तरी जाला. माग माग मागता, कांयच आयकना, कांयच दिना. कित्याक हें जाता जाणा तुमी? जाला तुका? तूं आसता बरीत. म्हणजे जाला मागता मागता जायना. कित्याक जायना गाय? कित्याक तो आयकना गाय? कितें चूक केला गाय हांवें? मेन आमचें फोकस खंय येता? हांवें कितें तरी वायट केलां गाय? हांवें कोणाक तरी दुखयलां गाय? कितें तरी कोणाचें हांवें कितें म्हजे कडेन मिस्टेक जाल्या गाय? पूण खरें म्हणशी जाल्यार देवाच्या उतरां प्रमाणें सोत बोलतेंच आहा, सोत दुसरेंच आहा. सोत कितें? देव म्हजे करुण्यो पळयना, देव पळयता जेजूक. सो आतां हांवें कितें करचें पडलें? देव तर जेजूक पळयता, म्हज्यो करुण्यो पळयना जाल्यार आतां कांय आनीक चान्स ना, कांय आनीक उपाय ना. जावचें ना? इट लुक्स लायक गॉड इज नॉट लुकींग एट मी, गॉड इज लुकींग एट जीसस, रायट? बट आय हॅव टू बी इन क्रायस्ट. हांवें देवाचें जेजून जें कितें म्हाका लागून केलां पळय तेजेर स्वत मानूंक जाय. आनी कितें केलां जेजून आमच्या पासत? कितें केलां? कुर्सार मेला. आतां कुर्सार जेजू मेला, कुर्सार आपणाचें रगत वारयलां, तें आमकां नाका. आमकां जाय म्हजी मागणी आयक. समजता? आमकां कितें जाय? तूं म्हजी मागणी आयक. हांव ह्या परिस्थितींतल्यान वयतां, हें प्रॉब्लम म्हजें आहा, हें म्हजें कोश्ट आहा, हें पयलीं सारकें कर. आनी आमचें ध्यान मोन कुर्साचेर ना, पूण देवाचें सगळें ध्यान मोन त्या कुर्साचेर आसा. आनी देवाक जाय आमी त्या कुर्सार नदर मारलेली आनी त्या कुर्साक पळोवन आमचे मागणे फुडें घातलेले. जेजूच्या कुर्सार नदर मारी नासतना, जेजूच्या रोगताची वळख नासतना, जेजूच्या सॅक्रिफिसाची म्हाका वळख नासतना म्हाका कितें जाय तें कांयच जावन येवपाचें ना. कित्याक वो जेजू कुर्सार मेला वो बेश्टो मरोंक ना. जाणा तुमी जेजू कुर्सार कित्याक मेला? पातका पासत. आनी कितें म्हणटात आमी? सॅल्वेशन दिवपाक. तुका कितें दिसता सिस्टर? आमच्या पातका पासत. आनी सांग, पातका पासत? मागीर कित्याक मेला जेजू कुर्सार? यूं आता तुका? आं कित्याक लागून जेजू कुर्सार मेला? पातका पासत. आनी कित्या पासत? तूं कितें म्हणटा सिस्टर? पातका पासत. वय ना? फॉर अ सीन. येस और नो? सीन. पातका पासत? सोडवण कसली? सो पातका पासत जालें ना? पातका पासत जालें ना? सो जेन्ना आमी म्हणटा जेजू कुर्सार मेला आमच्या पातकां पासत, जेन्ना आमी जेजूच्या मरणाचो जेन्ना आमी नियाळ करता आमकां एकूच आमच्या मनान येता की जेजू कुर्सार मेला आमच्या पातकां पासत. तेज्या उरलेलें आनीक कांय ना, फकत पातकां पासत. पूण तेंच आमचो गुन्यांव आमचे आय कॅनॉट से गुन्यांव न्हू तो, पूण आमकां सोजमणी ना. आमी इल्लीशीच सोजमणी घेवन आहा. कितें म्हणून? पातकां पासत कुर्सार मेला. उरलेलें आमकां कांयच खबर ना आनी कित्याक मेला पळय तो. जेजू फकत पातकां पासत मरोंक ना. आतां जेजू तर पातकां पासत मेला जाल्यार आमी दीसभर आमची पातकां कित्याक मेजता? मेजिनान आमी आमची पातकां? आमी हें वायट केलें, तें वायट केलें, हें केलां, हांव पातकी, हांव पातकी, हांव पातकी. पातकां पासत तो मेला जाल्यार आमी कित्याक म्हणटा हांव पातकी? म्हणना आमी पातकी आमी. आतां तो पातकां पासत कुर्सार मेला न्हू, सो आतां आमी मनशान म्हणूं येता की हांव आजुनी पातकी? मागीर कित्याक म्हणटात तर आमी? स्लो करूं? एसी स्लो करूं? हां ती पयल्यार म्हाका दिसता शी आता अशें. ना न्हू शी हायना. शी हात जाल्यार सांग आं, मागीर स्लो करया. ओके? सांग पूण तूं शी हाता जाल्यार सांग. सो आतां आमी म्हणटा जेजू आमच्या पासत आमच्या पातकां पासत कुर्सार मेला या आमी तोंडान उच्चारता, पूण आमी काळजांतल्यान स्वत मानता काय? काळजांतल्यान आमी स्वत मानता? या, he'll do it.
सो आमी म्हणटा जेजू आमच्या पातकां पासत खुर्सार मेला, कितें तरी खुर्सार घेवन तो आमचें गेला, कितें तें पातक. सो आतां आमच्या भितर जें पातक असलें तें जेजू घेवन त्या खुर्सार मेलो. आतां जें आमच्या भितर आसलें तें तो घेवन मेलो जाल्यार आयज म्हाज्यान म्हणूं येता की हांव पातकी. मागीर आमी कित्याक म्हणटा? कित्याक आमकां उतराची जाणवाय ना. आतां आतां म्हाका रॉंग सोजमो नाका तुमी, हांव तुमकां सोजमायता. जेन्ना आमी म्हणटा जेजून आमचें पातक खुर्सार व्हेलां आनी आमचो पातकी सैम खुर्सार किळायला, वय ना. सो आतां आमी पातकी न्हू, पूण हेजो अर्थ असो ना की आमी पातकान केन्ना पडची ना. सोजमता? आमी पातकी न्हय, पूण दॅट डज नॉट मीन दॅट वी वील नॉट फॉल इन सीन. वी मायट फॉल इन सीन. आमी पातकान पडोंक शकता, पूण जेन्ना आमी पातकान पडटलीं, पवित्र आत्मो जो आमच्या सांगात आहा, जी कृपा देवान आमकां दिल्या, ती कृपा आनी तो पवित्र आत्मो आमकां त्या पातकान रावपाक दिना, कित्याक ती सुवात आमची न्हू. तुमी एका दुकराक पळयला तेजो नेचर कितें? खंय रावता तो? चिखलान, इन अ मग, चिखलान रावता, वय ना. तुमी एका सुण्यांक पळयला जावं माजराक पळयला, खंय रावतात ती? बऱ्या जाग्यार, वय ना. घरांत आसता, सोफार बसता, कोदेलीर बसता, बॉल्कांनी बसता, वय ना. दुकर बॉल्कान बसता. कितें तेजो सैम? चिखलान रावपाचो. तेजो सैम कितें? चिखलान रावपाचो. आतां ताका कितलोय बरो न्हाणयलो, बरो धुलो, साबू घालून सारको धुलो, मागीर तो येतलो आनी सोफार बसतलो न्हू घरान? खंय वयतलो? चिखलांतूच वयतलो. कित्याक? तेजो नेचरूच चिखलान रावपाचो. आतां तूं ताका आनी परतून आनी एक पाटी न्हाणोवया, बरो न्हावया ताका, स्प्रे यू नो दॅट विथ दॅट स्प्रे वॉटर, बरो न्हाणोवया, शॅबू शॅम्पू घालून सगलें करुया, न्हाणोवया, कंडिशनर घालून, पावडर बरो मारया आनी बरो साफ करुया आनी सोडया. खंय वयतलो? आतां शुअर बॉल्कान बसतलो ना? खंय वयतलो? खंय येतलो बाबा? चिखलान. कित्याक चिखलान वयतलो तो? कित्याक तेजो नेचरूच चिखलाचो. देवान जेन्ना आमकां सुरवातेक रचलेली आदाम आनी एवेक पातकी सैमाची रचलेली ना. मनशाचो सैम कसलो आसलो? देवा सारकिलो. सुरवातेक देवान मनशाक कसो रचलेलो? आपल्या स्वरुपायेचो, वय ना, आपल्या सारकिलो. सो तो सैम आमचो पातकी आसलेलो ना. मागीर कितें घडटा? देवाचें उतर मनीस मोडटा आनी कसलो सैम भितर येता? कसलो सैम भितर येता? पातकाचो. पूण सुरवातेक देवान मनशाक कसो रचलेलो? आपल्या सारको. पातकाचो सैम रचूंक नासलो. सो जेन्ना तेंच्यांनी आदारलें, जें नाका म्हणलां तें केलें. पातक केन्ना जाता? जेन्ना आमी देवाचें उतर मोडटा तेन्ना पातक घडटा. करेक्ट? सुरवातेक देवान तांकां उतर दिलें, मागीर पातक घडलें आनी तेंच्या भितर कसलो सैम येयलो? पातकाचो. जायतीं वर्सां त्या पातकी सैमान मनीस जियेलो, सारकें? जायतीं वर्सां. पूण आतां जेजू येता आनी जो पातकी सैम जो आमचो आसलो, आतां पातकी सैम जेन्ना मनशाक आसता तेन्ना देवान म्हटलेलें पातकाचें फारीकपण मरण आसतलें म्हणून. जो कोण हें फळ खातलो तो मरतलो. पूण जेन्ना तांच्यांनी हें फळ खाल्लें, ती खरेंच ओतम्यान मेली. कुडीन मरोंक ना, कुडीन मागीर मेली ती. पूण एक्चुली ती मरण म्हणजे कितें? ओतम्याचें मरण. आनी जें आमी कुडीचें मरण पळयता पळय, तें ओतम्याच्या मरणाक लागून मागीर आमचेर कुडीचें मरण येयलां. समजलें? तें स्लोली मागीर मनशाक आमकां कुडीचें मरण फावो आसलें. अजुनूय आहा तें, पूण ओतम्यान आमी पुनर्जिवन जाल्या. समजता? सो जेन्ना देवान सांगलें हें तुमी फळ खातलीं, तुमी मरतलीं. करेक्ट? आतां हें फळ खाल्ल्या उपरांत ती ओतम्यान मेली. खंय मेली ती? ओतम्यान मेली. मागीर कोण येता जायत्या वर्सांनी? जायत्या वर्सांनी जेजू येता आनी ज्या पातकाचें फर्मण, ज्या पातकाचें फारीकपण, जें मरण आसलें, तें मरण एक्चुली आमकां फावो आसलें. तें कोण घेता? जेजू घेता. आतां जेजू आमच्या पातकाचें फारीकपण, जें मरण आसलें, the consequences of sin is death. The wages of sin is death. मरण फावो आसलें.
हें मरण आमी मरोंकूच जाय. देव आमचो कितलोय मोग करुनी पूण देव आपणाचें उतर मोडिना. God cannot change his word. Whatever he said is said. He is a just God. He cannot go against what he has said. समजता? देवान जें कितें पळय म्हणलां, जें सांगलां तेजें उलटें तो करचो ना. जरी तर तो हें करीत, then he is not a God then. Yes or no? He is a just God. So तेणें म्हणलेलें पातकाचें फारीकपण मरण. सो पातकाचें फारीकपण मरण दिवंकूच जाय. वय ना? पूण तेन्ना तो म्हणटा आपणें संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक दिलो की तो पूत जे आमचें फारीकपण आसलें तें ताणें आपणाचे कुडीचेर खुर्सार उबारून वयलें. समजता? आनी त्या खुर्सार जे पातकाचें फारीकपण म्हाका आसलें तें मरण आसलें तें जेजून आपणाचे कुडीचेर तें खुर्सार घेतलें आनी जें फारीकपण म्हजें आसलें तें सासणाच्या सासणांक तें मरण जेजून फारीक केलें. समजलें? जेजू कारगां दिवया. थँक्यू जीजस फॉर दीस. ह्या पातकांतल्यान आमकां कोणूच सुटका दिवंक शकनासलो. कोणूच आमकां सोल्वासोन दिवंक फावो नासलें मनशान. समजता? पूण हें जेजून केलें. आतां जेजू कोण? देवूच. पूण मनशा सोयंब घेवन देव स्वर्गार सावन संवसारान देंवून आयलो. मनशा सोयंबान. कित्याक? ह्या मनशा सोयंबाचें पातक काडपाक मनशा सोयंबूच जाय तें पातकाचें फारीकपण दिवपाक. तेका लागून जेजू मनशा सोयंबान संवसारान आयलो आनी त्या खुर्सार ताणें म्हज्या पातकाचें फारीकपण आपणें दिलें. आनी म्हज्या भितर कसलो सोयम आयलोलो पयलो? पातकाचो. तो सोयम जेजून खुर्सार खिळायलो. समजता? आतां म्हज्या भितर पातकाचो सोयम आसलो तो काडून खुर्सार खिळायलो. आतां म्हज्या भितर पातकाचो सोयम आसूंक जाता? ना. आतां म्हज्यान म्हणूं येता की हांव आजुनी पातकी. हेज्या फुडें आमी म्हणटलीं हांव पातकी ना. पूण पातकाचो सोयम म्हज्या भितर ना. पूण म्हाजें मन आजुनूय रिन्यू जावंक ना. इट्स स्टील ओल्ड मायंड. हें मन आसा, ही चिंतना आसा, हें म्हजें मनाक कितें म्हणटा? मन. सोल आमचो सोल मायंड आसा. आमचें मन आहा हें आजुनूय पोन्नें आहा. तेका लागून हें मन म्हजें आजुनूय नवें जावंक ना. तेका लागून म्हज्या मनाक लागून हें म्हाका कितें दिश्टी पडटा पळय त्या प्रमाणें हांव एक्शन हें दिश्टी पडटा त्या प्रमाणें म्हजें हांव डिसिजनां घेता, निर्णय घेता. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण घेवया. जरी तर आतां कोणें म्हाका म्हणलें तूं सारकें फॉर एग्जाम्पल कितें म्हणया तूं बरें न्हू मनीस. हय जर म्हाका म्हणलें हांव कितें म्हणटलें? कित्याक अशें म्हणटा? कित्याक लागून म्हाका वायट उतर दिता? कित्याक कित्याक लागून म्हणटा? जावचें ना? सो मनान दूख जावची ना? मनान दूख जातली. पूण जरी तर हांव स्वत मानतां की हांव म्हजो आत्म्यान नेवो जोलोम जाला आनी आत्म्यान सान हांव म्हज्या देवाचो गॉड एंड आय इन माय स्पिरीट गॉड स्पिरीट एंड माय स्पिरीट इज बिकम नाव वन. देवाचो आत्मा आनी म्हजो आत्मो आतां एकवटावला, एकवट जाला. म्हज्या आत्म्यान सान म्हजो आत्मो आनी देवाचो आत्मो एक जाला. आनी देवाच्या उतरान बरयलां की संवसार तुका नाकारतलो, संवसार तुका कितेंय म्हणटलो, पूण हांव तुजो सासणाच्या सासणांक मोग करतां आनी तूं जे भशेन आसा ते भशेनूच तुका हांव आपणायतां. आतां एके वटेन देवाचें उतर हें सांगता, दुसऱ्या वदान संवसार म्हाका कितें म्हणटा. आतां हांव कितें वॉट डू आय कन्सिडर नाव? हांव कितें मानून घेता? संवसाराचें हो म्हज्या आत्म्याचें म्हज्या देवान म्हाका उतरांनी बरोवन दवरला तें. देवान बरोवन दवरला तें. पूण सगल्यो देवान बरोवन दवरला तें म्हाका उगडासाक येता? ना. कानांनी कितें पडटा? लोक कितें म्हणटा तें. हांव कित्याचेर एक्शन घेतां? लोक म्हणटा. जरी तर आतां कोणें म्हाका वायट उतर म्हणलें आनी हांव तें उतर तर घेवन चलतां, म्हज्या मनाक टेंशन येवचें ना? हुस्के खोती जावचें ना? पूण जेजून कितें म्हणलां? तुजे हुस्के खोती आपणाक दी. देवान म्हणलां आमी हुस्के खोती काडा. जरी तर आतां हांव दुसऱ्याच्या करण्यांक लागून, दुसऱ्याच्या स्वभावाक लागून, दुसऱ्याच्या उतराक लागून जरी तर हांव चिंतां की म्हाका अशें म्हणलें तशें म्हणलें आनी हांव तें टेंशन घेवन बसतां, जाल्यार देवाचें उतर हांव मोडटां? मोडटा मोडिना? दुसऱ्यांनी म्हाका कितें म्हणलें आनी हांव तें टेंशन घेवन बसतां, जाल्यार हांवें देवाचें उतर मोडूंक ना? कित्याक देवान कितें म्हणलां? तुजें टेंशन म्हाका दी. सो मोडूंक ना? आय बिकम डिसोबिडियंट, रायट? आय डिसोबे द वर्ड, रायट? देवाचें उतर म्हणटा तुजे कश्ट म्हाका दी, तुजे संकोश्ट म्हाका दी, तुजे त्रास म्हाका दी आनी हांव तुका म्हजी शांती दितां. सो देवान म्हाका कितें दिलां? शांती दिल्या.
सो देवान तर म्हाका शांती दिल्या जाल्यार म्हाज्यान हुस्के खोती काडूंक जाता ना. जरी तर हांव हुस्के खोती काडटां जाल्यार हांव कितें करतां, देवाचें उतर मोडटां आनी म्हाका सोजमणी येयना की देवान म्हजो मोग केला. देवान तर म्हजो मोग केला, दुसरी कितें म्हणटा तें म्हाका लागू जाता ना. कोणाक कितें जाता तें जावनी भितरल्यान, तें आमकां लागना. पूण आमच्या भितर कितें आहा तेंच आमी दुसऱ्याक दिवंक जाय. वय ना, म्हाका फरक पडोंक जायना, म्हाका कांय अंतर म्हज्या भितर जावंक जायना की दुसरो म्हाका कितें म्हणटा. म्हज्या भितर कितें आसोंक जाय, देव म्हजें कितें म्हणटा, देवान म्हाका कितें म्हणलां, देवान म्हजो कितलो मोग केला, देवान संवसाराचो कितलो मोग केला. हें आतां एक स्क्रिप्चर आमी म्हणटा की देवान संवसाराचो इतलो मोग केला की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें वंपून दिलो. आतां ह्या पुताक कित्याक लागून वंपून दिला, दीस आनी रात 24 वरां म्हाका नियाळ आसपाक जाय. देवान म्हजो कशे भशेन मोग केलो ही जाणवाय म्हाका आसपाक जाय. आमकां चडशे आमच्या जिवितान आमी कश्टावता, चडशे आमच्या जिवितान आमी दुखा भरीत जाता, चडशे आमच्या जिवितान आमी निराशी जाता. कित्याक कित्याक जाता सांग पया. निराशीपण आमकां जिवितान कित्याक येता, तुमी उलयात आतां. निराश जावंक ना तूं केन्ना, कित्याक लागून जाल्यार, कितें एक कारण सांग. सांगा सांगा, उलया उलया. ओके, कित्याक जालें तूं. कश्ट आहा, कश्टांक लागून निराशी जाल्या. आतां कसले ते कश्ट, उदाहरण एक कसलो एक कश्ट सांग पया उदाहरणांक. कितें जालां आसतलें, मागणें कितें आसूंक शकता, कितें आसूंक शकता मागणें, कितें फॉर एग्जाम्पल सांगूं शकता तूं. तूं मागता, उदाहरण फॉर एग्जाम्पल कितें मागता. एकवट जावचो म्हण. ओके, फॅमिलीचो एकवट, तूं आनी तोच दोगां. ओके आं ओके ओके, एकवट जावपाक म्हणजे कितें तरी अशें जिवनान चलता, तुज्या लायफान अशें चलता की कितें तरी प्रॉब्लम आहा आनी आमी ते प्रॉब्लम देवा कडेन मागता. ओके, एक कारण जालें. वॉट डू यू फील, कितें कश्ट आसूंक शकता आनीक, ते तिजे कश्ट जाले. फॉर एग्जाम्पल वॉट डू यू फील, तुका कितें दिसता, कितें कश्ट आसूंक शकता. मागता म्हणजे तूं कितें सांगूंक सोदता ती आयकना. लिसन द वर्ड. ओके, सेकेंड. ओके, हांव म्हणजे तूं दुसऱ्याक देवाचें उतर दिवंक सोदता, फॅमिलीक दिवंक सोदता, पूण ती मानून घेना. सो तो एक कश्ट आहा मनान आनी दॅट इज व्हेरी पेनफूल. आय कॅन अंडरस्टँड. वॉट यू कॅन से, डू यू हॅव एनीथींग टू से. तुका कितें दिसता, वॉट वूड बी द कश्ट, त्रास आमच्या जिवितान. एक जालो एकवट ना फॅमिलीन, दुसरें जालें उतर दिता पूण कोण आयकना, तो प्रॉब्लम. ओके ओके ओके, सो get a job. Okay, you want something but you're not getting it and you're praying but prayers are not answered. Okay ओके, तूं कितें म्हणटा सिस्टर, कसले कश्ट आसूंक शकता. एक जालो एकवट आसना फॅमिलीन केन्नाय, दुसरें जालें उतर आमी दिवंक सोदता पूण दुसरें आयकून घेना, तिसरें जालें आमी मागता कितें तरी आमच्या जावं शिक्षणा प्रमाणें जावं आमच्या आवंड्या प्रमाणें आमी कितें तरी मागता पूण आमकां तें मेवना, तो एक कश्ट आसूंक जाता. तूं कितें म्हणटा. दुयेंस कितें प्रॉब्लम आहा, सिकनस वूड बी वन ऑफ द रिजन. सिकनस आसता, कितें म्हणटा. दुसरो सजमोन घेना. ओके, आमकां कितें जाता आनी आमी दुसऱ्याक सांगोंक सोदता, दुसरो सजमोन घेना. सो दुयेंसाचेंय प्रॉब्लम, सजमोन घेना तेंय प्रॉब्लम. सो दोन प्रॉब्लमां जालीं. सी पळय, जाता जाता अशें जाता. आमी दुसऱ्याक आमचे कश्ट सांगपाक सोदता, कित्याक आमकां सांगल्या उपरांत आमकां कितें दिसता, मातशें तरी बरें दिसता, कोण तरी सजमता आमचें, कोण तरी आयकोन घेता म्हणून अशें जाता न्हू. आतां पळय कशे भशेन प्रॉब्लम जाता. आमकां दुयेंस आहा तें एक व्हडलें फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन, आनी दुसरो समजोन घेना तें आनीक टेंशन. सारकें. आनी कितें यू कॅन से. भुरग्यांच्यो मस्ती जावं भुरग्यां शिकोना, भुरग्यां आयकोना. सारकें. ही प्रॉब्लमां आमची डे टू डे लायफाची. सोजमली तूं कितें म्हणूंक सोदता. चिंतलां आसतलें आपणाचो टर्न येतलो, रेडी रावया.
कितें आसूंक शकता? घरान झगडीं जाता आनी त्या झगड्यांक लागून आमची शांती पिड्यार जाता. व्हेरी नायस. हेजेर बेस्ट एक्सप्लेनेशन आहा अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. घरान झगडीं जाता आनी आमची शांती पिड्यार. घरान रावूं अशें दिसना, घरान रावपा अशें दिसना. समजता जाता जालां कोणाक हे भाशेन घरान इतले कोश जाता आनी इतली झगडीं सोंसूंक जायना. सोंसूंक जायना. खंय वचून तरी बसया दर्या देगेर, न्हंये देगेर बसया. यांचे सगळे सेटल जावन न्ही मागीर घरा येया. सारकें न्हू? हां घडटा आतां. हां यू हॅव गॉन थ्रू इट एंड देन यू वेंट टू द सी सायड. हां एंड देन इवनिंग केम बॅक. आय डोंट वॉन्ट टू से दॅट. ओके सो एक भाशेचे आमी परिस्थिती पळयली. कित्याक लागून आमकां कोश्ट येता, कित्याक लागून आमकां टेन्शनां येता, कित्याक लागून आमकां अशें दिसता देव आयकोन घेना. आतां प्रॉब्लम्स सगल्यांक येता, कोश्ट सगल्यांक आसता, वय ना. केन्ना तरी जेजून खंयसरूच म्हणलां तुमी म्हजेर पातयेयात आनी तुमकां कसलेच त्रास येवचे ना. जेजून म्हणलां? कोणाक तरी अशें दिसता रेतीराव वचत जाल्यार सगलें बरें जातलें, कांयच कोश्ट येवचें ना म्हणलां? म्हणूंक ना. देवान म्हणलां कोश्ट संकोश्ट आसतलेच, पूण एक प्रॉमीस दिता, त्या कोश्टान संकोश्टान हांव तुज्या सांगाता आसा. वय ना. सो जेन्ना कोश्ट येता तेन्ना आमी म्हणटा म्हजें मागणें तूं कित्याक आयकना जेजू? बापा कितले फावटी सांगलें तूं आयकना. तुका म्हजे चुरचुरे दिसना, तुका म्हजी काकूट येना म्हणना आमी. भुरगीं आयकना, टेन्शन जाता, सारकीं जेयना, जेवण सांडटा, पिड्यार कोता, वय ना. हेंवूय प्रॉब्लम माय पायचें प्रॉब्लम हे आयकोना जाल्यार भुरगीं चोडटा प्रेशर सारको, वय ना. ओके आतां देवाचें उतर म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो. आतां त्या पुतान संवसारान येवन कितें केलें? पयले सुवातेर देवाच्या उतराक पाळो दिलो. देवाच्या उतराक पाळो दिलो म्हणून आमकां कशें गमता की तो त्या खुर्सार चडलो. समजलें? आतां त्या खुर्सार ताणें चडोन आमकां कितें दिलां? सुटका दिली. सुटका म्हणजे कितें म्हणलेलें आमी? ना डोंट गिव मी द ट्रान्सलेशन हिंदी कोंकणी. आं एक्सप्लेन मी. आं सुटका कसली? कसली? पातकाची. सॅल्वेशन दिलें. सॅल्वेशन इज द होल पॅकेज. साल्वासा म्हणजे आमकां पेकोवणी दिली, गिरेस्ताय दिली, शांतेन बोल्ले, सुटका दिल्या, सोयतानाचेर आमकां पदवी दिल्या वो दिवंक ना. आतां आमी ऑर्डरीन या. ही भयण म्हणटा घरान एकवट ना. घरान एकवट ना म्हणटा तो कित्याक लागून जाता? एकामेकाचें पटना. सारकें? आतां ह्या परिस्थितीन आमी ह्या सिट्युएशनान आमी कितें म्हणया, जरी तर एक आवयचें आनी भुरग्याचें पडना, एक बायलेचें आनी घोवाचें पटना, एक यू नो भयणा भयणांचें पटना, भावा भावांचें पटना, माय सुनांचें पटना. करेक्ट? माय सुनाचें पडना. मागीर कोण फॅमिली ह्या घरान एकामेकाक सजमोन घेना म्हणून कोश्ट जाता, त्रास जाता, वय ना. पूण आतां देवान संवसाराचो मोग केलो आनी आपणाच्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो. आतां जेन्ना हो पूत ह्या संवसारान येयलो, पुतान आमकां कितें शिकवण दिली? एकामेकाचो मोग करात. सारकें? एकामेकाचो मोग करात. आतां हो मोग पासून आमी करतलीं जाल्यार ह्या मोगाचो अणभव आमच्या काळजान पयलीं उत्पन्न जावन येवंक जाय. वय नाका? वय. सो देवान जेजून आमकां 2 मानामेत दिले. सारके कसले? देवाचो खऱ्या काळजांसान मनानसान तुमी मोग करचो आनी जे भाशेन तूं आपलो मोग करता तसो तूं तुज्या पेल्याचोय शेजाऱ्याचो मोग कर, पेल्याचो मोग कर. वय ना. आतां हो पेलो तो कोणूय जावंक शकता, हो शेजारी कोणूय जावंक शकता, जावं आमचो घोव बायल भुरगीं शेजारी फ्रेंडां कोणूय आमचे सरभोंवती आहा पळय तो. आतां आमचें तर पडना. देवान सांगलां आमकां जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा. आयकलां? हें केन्ना आयकलां? जिवीत मरण खंय आसा? आमचे जिबेर आसा. आतां आमी तर कितें उलयता तेंच आमकां
फावो जाता. आतां घरान जे भशेन आमच्या परिस्थिती घडटा, एक परिस्थिती घडटा, शांती ना, सूख ना, आमी कितें उलोवचें घरान? कितें ना तें उलोवचें? आतां घरान शांती ना, कितें हे घरान रावंक पासून सुसेगूत ना, ह्या घरान कोणूच म्हाका सजमोन घेना. कितें उलयलें हांव? आहा तें उलयलें. कितें मेवतलें? तेंच मेवतलें. हां, आतां समजता तुमकां? आतां कोणें सोयऱ्या मेवली, बरेंपण नात घरान, कितलेंय ट्राय केलें, जायत ना. जातलें? कितें उलयलें? कितें उलयलां पळय तेंच. हें आतां काबार जावचे सुवातेर हें वाडत वयता. कित्याक वाडत वयता? देवान वाडयलें म्हूण. कित्याक वाडत वयता? आमी उलयला म्हूण. आतां समजलें कित्याक घडटा तें? सो आतां जें कितें आमी उलयता आमकां तेंच फावो जाता, तेंच मेवता. वय ना? आतां जें कितें देवान आमकां उतरान आतां देवान आमकां कितें, देवान संवसार कसो घडललो? देवान संवसार कसो घडला? उतरान. म्हणजे उतरान पदवी आहा? आमी आन्सर दिवपाक कितले एक्सपर्ट आहा. पूण जेन्ना आमची परिस्थिती येता तेन्ना आमी देवान कितें केलां तें उलयता काय आमच्या जिवितान घडटा तें उलयता? घडटा तें उलयता. मागीर कितें घडटलें? देन वॉट वी वील एक्सपेक्ट? दॅट ओन्ली न्हू. देन वेन दोज थिंग्स आर हॅपनिंग देन वाय वी आर वंडरिंग, ओ हें कित्याक जालें? बिकॉज वी आर स्पिकींग अबावट इट. आमी घडटा पळय आमच्या जिवितान तें आमी उलयता, तेंच आमकां मेळटा. मागीर आमी कितें म्हणटा, देवान हें कित्याक दिलें? हें देव दिना. देव कांयच वायट दिना. देव येयल्यार सगळें बरें दिवंक, सुभामपणाचें जिवीत दिवंक म्हणटा. सुभामपणाचें जिवीत दिवंक, सासणीक जिवीत दिवंक जेजू आयलो आनी जेजून येवन आमकां सासणीक जिवीत दिलां. पूण जेन्ना आमी हें तोंड उक्तें करून पळय कितें उलयता त्या प्रमाणें आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता. आख्खें जिवीत आमचें थल्लेलें आहा आमच्या उतरांचेर. आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी ना म्हणून आमी कितेंय उलयता, दिसता तें उलयता. त्रास जाता उलयलीं, प्रॉब्लम जाता उलयलें, दुयेंस तें उलयलें, सगलें उलयता. आनी आमकां दिसता की उलयल्यार कितें जालें, हें फॅक्ट न्हू, फॅक्ट आमी उलोवंकूच जाय. की कोणें सांगलां आमी फॅक्ट उलोवंक जाय म्हूण? देवाचें उतर म्हणटा आमी भावार्थ उलोवंक जाय. आमी तर म्हणटा आमी भावार्थी, जाल्यार आमी भावार्थूच उलोवंक जाय. आमी तर म्हणटा आमी भावार्थी, आमी तर वाट हिचून काडटा भावार्थीचें जिवीत जियोवपाची, जाल्यार आमी दिसती पडटा तें उलोवंक जाता? उलोवंक जाता? ना. स्वत मानूंक जाता? ना. आसा खरें तें वायट, पूण तें आमी उच्चारचें न्हय. आमी उच्चारूंक जाय आमचो भावार्थ. आनी कितें येयलां जिवितान अदृश्ट पळय तें तोंडांतल्यान आमी उच्चारून तें कॅन्सल करूंक जाय. आमी एक्सेप्ट करूंक जायना, आमी तें स्विकारूंक जायना. आतां जरी तर हांव येता हिंगा आनी कितेंय वायट उलयता मिनींग आउट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. इफ आय कम एंड स्पीक टू यू ऑल द वर्ल्डली थिंग्स, यू हॅव अ चॉयस टू स्टॉप मी, रायट? इफ यू कीप ऑन लिसनिंग देन वॉट वील हॅपन? You are taking that seeds. Yes or no? Now you have a choice to stop it. So if anything is coming in my life which is not from the word of God or from the kingdom of God, God has given me the authority to stop it by speaking the word, to reject it. देवान आमकां अथॉरिटी दिल्या, देवान आमकां पदवी दिल्या. पदवी आमची खंय आसा? आमचे जिबेर. आमचें आख्खें जिवीत थल्लेलें आहा आमचे जिबेर. आतां आमचे जिबेर जिवीत थोल्लां म्हूण आमी म्हणोंक जायना आमी आमकां ओके फॉर एग्जाम्पल आतां देवान पदवी सगली जिबेर आसा. सो इफ आय एम एक्सपेक्टींग, फॉर एग्जाम्पल यू हॅव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ जॉब. You are searching for a particular job and you are not getting it. तुका तो जॉब मेवना. सो आतां आमचो फोकस खंय आहा? मागता तो जॉब मेवना. What if God wants to give you something else than that what we are asking for? Are you understanding? जेन्ना आमी मागता आनी तें आमकां मेवना आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें मागता आनी मेवना, जावंक घडोवंक शकता की देवाक आमचे सवे एक डिफरंट प्लॅन आहा. Different, he wants to give us something better than what we are asking for. Sosmata, it could be that also. But because of my small thinking, we are stuck there only in what I want, not getting out of it. Because God has always, देवाक सदांच आमचे सवे बरी येवजण आहा, बरी रचना, कितें म्हणटा तेका येवजण, प्लॅन, फुडार बरो आसा.
आमी चिंत्ता तो न्हू, आमकां दिसता आमी चिंत्ता पळय आमकां फुडार तोच बरो, पूण देव जाणा आमकां कितें बरें आनी कितें वायट. बट आमी जेन्ना देवाचें उतर सोजमोन घेतलीं, आमी जेन्ना देवाचें उतर शिकतलीं, देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी देवाचें उतर मानून घेतलीं आनी देवाक जेन्ना वेन वी सरेंडर लॉर्ड, वी कॅन से म्हाका हें जाय, बट आय डोंट नो वेदर दीस इज गूड ऑर वॉट फॉर मी. इफ इट इज गूड, let it happen, and I trust in you and I believe in you that you have already done it. Then we give him देवाक आमी परवानगी दिता न्हू आमच्या जिवितान, दिता वो दिना. आतां जे भाशेन तुमच्या घरान म्हणटा तूं एकवट ना त्या जाग्यार तुवें कितें करूंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणें कल्पना करूंक जाय की म्हजें आनी म्हज्या भुरग्याचें जावं म्हज्या घोवाचें जावं कोणाचें संबंद बरो जालो. चिंतना घडोवंक जाय म्हणजे चिंतूंक जाय. जरी तर दुसरो मनीस म्हाका वायटाक येता, जावं म्हाका कितें म्हणटा, जावं कितें म्हजे वाटेक येता, जावं कितें तरी म्हणटा, आमी कितें करूंक जाय, मोग दिवंक जाय नाका. तेणें 4 केलें आमी 8 करुया, तें करूंक जाता आमच्यांनी ना. तेणें 4 केलें आमी 0 करुया, कांय नाका. फकत एक स्मायल दिवंक जाता, जावं एक इट्स ओके, कांय प्रॉब्लेम ना. तेन्ना कितें जातलें, तो मनीस चिंतूंक पडटलो, आपूण इतलें करता पूण तिका कांयच फरक पडना, वयल्यान ती म्हजो मोग करता, कितेंच म्हणना. तो चिंतूंक पडटलो हें कशें घडलें, तो चिंतूंक पडटलो हें कित्याक घडटा. इतल्या तेंपाक ती झगडटाली, जावं परतो आन्सर दिता, जावं बॅक आन्सर दिताली, जावं समजोन तिवूय झगडोंक येता. दुसरो आतां जेन्ना दोगां झगडटा, झगडी केन्ना जाता, दोगांयचें तोंड वाजता तेन्ना. एकलो ओगी राव जाल्यार झगडी जातली ना. दोगांतल्या भितरले एकलो तर मोगान देवाचें आसा, तो मनीस उगीत रावतलो. वय व ना. आतां जेजू जेन्ना संवसारान येयलो, आमी जेजूच्याच जिवितान पळोवया. जेजू जेन्ना संवसारान येयलो, सगळ्याच लोकांनी जेजूचो मोग केलो ना. कितलेशेच लोकांनी देवाचो अपमान केलो, इन्सल्ट केलो, स्विकारूंक ना तेका. पूण जेजू तेंच्या कडेन झगडलो वचोन, जेजून म्हणलें ना आपूण देवाचो पूत, तुमी स्विकारूंकूच पडटलें. आपण उलयलो तेंच्या कडेन वचोन, तो कोणाकूच कितें फोर्स केलो तेणेन, कोणाचेर प्रेशर घातलो तेणेन, कितें तरी दुसऱ्याक तेणेन त्रास दिलो, तुमकां बाप कितें तें शिकयतलो, कितें म्हणलें, कांयच म्हणोंक ना. जेजून फकत सगळ्या संवसाराचो मोग केलो. आनी जेजू फकत बऱ्याच मनशांक मरोंक ना, जेजू फकत आपल्या शिसांक लागूनच खुर्सार मरोंक ना, जेजू त्या फारिझेवांकूय लागून खुर्सार मेलो. कित्याक, तो जाणा आसलो ते नकलो ते कितें करता ते, कित्याक तांकां सोजमणी नासली, तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी नासली. जे भाशेन तर म्हाका देवाच्या उतराची सोजमणी ना, तरी पूण देव म्हजो मोग करता. म्हाका देवाच्या उतराची सोजमणी पासून तर ना, तरी देव म्हजो मोग करता. आनी म्हाका कशें गमता, जेजू सुर्याची किरणां बऱ्याकूय दिता आनी वायटांकूय दिता. जेजू देव बाप हो पावस हे जुनाच्या म्हयन्यान आतां धाडटलो. गोंयान आमचो सिजन केन्ना आहा, जुनाचो. हो बऱ्यांकूय दिता, पातक्यांकूय दिता. हे भाशेन देवाचो मोग, तूं बरें कर, तूं वायट कर, देवान जें पळय कितें आपणाचें दिवपाचें आहा तें सगल्यांक दिलां. आतां घेवपी मनशाक तर तेजो वालोर ना, तो प्रॉब्लेम घेवपी मनशाचो, पूण देवाचो न्हू. समजता. सो देवान आमकां सगळें दिवन दवरलेलें आहा. जेजून जेन्ना ते कुर्सार आपलो प्राण सोंपोवच्या आदीं 2 उतरां म्हणलीं, इट इज फिनिश्ड. ही हॅव एकम्प्लिश्ड एवरीथींग. देवान कितें म्हणटा एकम्प्लिश्ड इन कोंकणी, सोंपाटलें. जेजून सगळें सोंपाटलें. जे मनशा कुळाक पळय कितें गरज आसा, मनशा कुळाक पळय कितें मनशा कुळ मनीस जात मनशा कुळ जे आवंडेता, जे आशेता, जे तेंच्या जिविताक पळय जाय, जे तेंचे जिवितान पळय जें कितें तांकां जाय, जें कितें तांकां फावो आसा हे संवसारान जिवपाक, जेजून तांकां हें सगळें दिलां. ताका लागून जेजून म्हणलें हें सगळें आपणें तुमकां सोंपाटलें, हें सगळें आपणें तुमकां एकम्प्लीश केलां, हें सगळें तुमकां फावो दिलां, हें तुमकां दिलां फुक्याचें देणें. आतां हें देणें दिलां खरें, पूण हें देणें खंय आसा, आत्मीक वाठारान आहा. इट इज इन अ स्पिरीट रेल्म. समजता. जेजून जें कितें पळय आमकां केलां, आतां बरेंपण सगळें आमकां दोळ्यांनी दिश्टी पडटा, बरेंपण दोळ्यांनी दिश्टी पडटा ना, पूण बरेंपण आसा वो ना, आसा. खंय आसा, खंय आसा, आत्म्यान आसा, वीच इज इन अ स्पिरीट रेल्म. येस और नो. आतां हें आत्म्यान आसा तें आमकां फिजिकल जिवपाक पुरो ना, आमकां जाय न्हू तें दिसण्यान. उदाहरण घेवया, एका मनशाक पेकोवणी. आतां पेकोवणी आमकां जाय वो नाका, कुडीन आमच्या पेकोवणी जाय वो नाका. आतां
कुडीन पेकोणी आमकां जाय, दूख आहा ती आमकां गेल्ली जाय, पूण दूख आहा, पूण दूख कशी वयतली, पेकोणी कशी मेवतली. समजता, पेकोणी आमकां कशी मेवतली, दूख आमची कशी वयतली. जेजू म्हणना की तुमकां जेन्ना दूख येतली तेन्ना आपूण ती दूख काडून घेवन वचपाक आपूण येतलो. जेजू तें म्हणना. जेजू म्हणटा आपणें तुमकां पेकोणी ऑलरेडी दिल्या. ही पेकोणी दिल्या ती आयज खंय आसा? खंय आसा? स्पिरिच्युअल रेल्म, एंड इट इज इन माय स्पिरीट. एवरीथींग इज रिस्टोर्ड इन माय स्पिरीट. देवाचें जें बरेंपण आहा, जेजून जें कितें संपाडलां, वॉट यू सेड, संपाडलां, हें सगळें संपाडलां तें खंय आहा? आत्म्यान आहा. आत्म्यान आहा तें म्हाका दिसती पडटा. आत्म्यान आहा तें दिसती पडटा. सो तें दिसती पडोंक जाय जाल्यार हांवें कितें करचें पडलें? या, हाव यू वील गेट इट इन अ फिजिकल रेल्म? बाय कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बाय बिलिव्हिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड. जे आत्म्यान आहा, जे आत्मीक वाठारान आसा. आतां देवान आमचे फॅमिली मदेकात, आमच्या फॅमिली भितर आमचें रिलेशन सगळें रिस्टोर केलां. ज्या जाग्यार मोग आहा त्या जाग्यार केस्तांवां जावंक जाता? जाता? ज्या जाग्यार मोग आहा त्या जाग्यार केस्तांवां जावंक जाता? ना. देवान आमचो मोग केला. आनी आपणें तुमचो केला तसो तुमी एकामेकाचो करा म्हटला. करतात आमी? करचो पडलो? करूंक जाय वो नाका? आतां देवान कितें म्हणलां? आपणें तुमचो इतलो मोग केलो, आपल्या पुताक आपणें तुमकां दिलो. करेक्ट? येस ओ नो? आतां आमी कितलीं जाणां रेडी आहा आमच्या भुरग्यांक दिवपाक? कसल्याय कारणांक कोणाकूय लागून तयार आहा आमी? दितली आमी भुरगीं आमची? पूण बापान कसो दिलो आमच्या पासत? इतलो ताणें आमचो मोग केलो. देवाच्या मोगा वयर आनीक कितें आहा? देवाच्या मोगा वयर आनीक कितें आसूंक जाता? कित्याक आमी जेन्ना चिंता आमच्या भुरग्याक खंय दिवचें, आमचीं भुरगीं जेन्ना भायल्या गांवांनी कामाक वयता, आमचीं भुरगीं इवन कसलें झूज चालू आहा, त्या झुजाचेर धाडपाक आमी रेडी आसतलीं आमच्या भुरग्यांक? ना. कित्याक आमकां भिरांत आहा भुरग्याच्या जिविताची, वय ना. पूण बापान आमचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक खुर्सार आपलो प्राण सोंपोवपाक लागून दिलो. आहा आमकां नियाळ ह्या वस्तूचो? आहा आमकां नियाळ ह्या वस्तूचो? चिंतून पळया. आमचीं भुरगीं आहा, वय ना, माय पाय कितलीं जाणां आहा, आमकां भुरगीं आहा. आतां तर कोणें म्हणटा तुजी 4-5 भुरगीं आहा न्हू, एकल्या भुरग्याक दी. आमकां दितली आमी? 5 पासून आहली जाल्यार आमकां ती सुबेज जाता? जावं 5चोय मोग आमी मेजर करून कोत्ता काय सगल्यांचो इक्वल मोग? सो आतां तर 5 आहा न्हू, एक दी, वता आमी. दितली? 5तले एकले शेणले, आसूं 4 आहा न्हू म्हणटली? कित्याक म्हणची ना? हां? सो आमच्या भुरग्यांचो आमकां इतलो मोग आहा, आमी दिवंक तयार ना. हे बापान कितें केलें? हां? बापान कितें केलें? सो जेजूक ताणें दिलो म्हणजे जेजूचो ताणें मोग करूंक ना? सगळ्यान सुबेज ताणें जेजूचो मोग केला. आनी तेच भाशेन तो आमचोय मोग करता. आयज ताणें जेजूचो मोग केला म्हूण आयज जेजू खंय बसलेलो आहा? बापाच्या उजव्याक सिंहासनाचेर बसोन आहा. राजा कसो बसोन आहा? राजांचो राजा तो, दोनयाचो दोनी, वय ना? आयज खंय बसला तो? सिंहासनाचेर बसला. इतलो देवान ताचोय मोग केलो. आनी आयज म्हणटा देवाचें उतर, फिजिकली न्हू पूण आत्म्यान आमी त्या सिंहासनाचेर जेजू सवें बसोन आहा. पूण आमकां हें दिसती पडना म्हणून आमकां हें सत दिसपाक मातशें आगोट लागता. कित्याक हें दिसती पडना न्हू. आमचे आमी खंय गुंतोन आहा? ह्या संवसारानूच. तेणें तें केलें आमी थिंगाच शिरकोन आहा. आमची गाडी थिंगाच शिरकोल्या. दुसरो कितें करता पळय तेचेर. तेणें म्हाका जाप दिवंक ना, तेणें म्हाका तें करूंक ना, ओडकूंक ना. आमची गाडी हिंगा शिरकोल्या. पूण आमी चिंतिना जेजू सवें आमी बापा सांगाता बसलेलीं आहा म्हूण सर्गीच्या राज्यान, आत्मीक वाठारान. In 1 John 4:17 it says, as he is, so we are. 1 John 4:17. As he is, so we are. जे भाशेन तो हा तेच भाशेन आमी हा. And there is, I don't know where it is written, also he said we are with him in heaven, together with him. I don't know which scripture it is to tell you. पूण हें सगळें फिजिकली ना, ह्या आत्मीक वाठारान आसा.
पूण आमचें आतां मनीस ओतमो ह्या मनशा भितर ओतमो आसा. हां, मनीस ओतमो, कित्याक देवान आमकां कशी रचल्या? ओतम्यान रचल्या, वय ना. आतां आमी एक कुडीन आहा, ही कूड आमकां कित्याक लागून आसा? कित्याक आमी ह्या संवसारान जियेता, ह्या पृथ्वीचेर आमी आसा म्हणून ही कूड आमकां फावो. पूण ज्या दिसा ओतमो आमच्या कुडींतलो भायर सरतलो, आमची कूड कित्याक उपेगाक पडटली? ना. पूण आख्खें जिवीत आमी खंय आमचें सारता? आमच्या कुडी फाटल्यान. हांगा दुखता, थिंगा दुखता, ही कुडीची गरज न्हू? वय ना. ओतम्यांक दुयेंस आसोंक जाता? ना. दुयेंस खंय येता? कुडीक येता. पूण एक कुडीक देवान 2000 वर्सां पयलींच पेखवणी दिल्या. समजता? एक कुडीक देवान 2000 वर्सां पयलींच पेखवणी दिल्या. ओके, कॅन वी गो टू 1 Peter 2:24? go NIV. The other side. Next to NLT it is. No, NIV. Next to NLT. Okay. हांगा पळय कितें बरयलां. He himself bore our sins in his body on the tree, so that he died, so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Now, जेजून आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो, सो दॅट आमी पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन जियोचे खातीर ताणेन अशें केलें आनी ताच्या गायांनी आमी बरी जातेली. जाल्यान. शुअर नो? अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर वी आर करेक्ट. येस ओ नो? आमी बरी जाली. पूण जेन्ना आमकां दुयेंस येता तेन्ना आमी कितले स्वत मानता बरी जाली म्हण? हां, आमी म्हणटा बरी कोर. बट आमी जेन्ना हे स्क्रिप्चर वाचता, जाल्यान जातेली जावची ना, जाल्यान जावपाची हा जातेली, हे जाल्यान. पूण जाल्या म्हणटा पळय, त्याच मनशाक जेन्ना दुयेंस येता तेन्ना तो मनीस कितें म्हणटा? म्हाका बरें कोर. सो माय ऑडियो एंड व्हिडिओ इज मॅचिंग? म्हजें चिंतप आनी म्हजें उलोवप सेम आहा? जेजूच्या गायने आमी बरी जातेली ओ जाल्यान? हें जाल्या. बेस्ट, व्हेरी कॉन्फिडेंटली वी से आमी बरी जाली. वय ना? कितें म्हणटात आमी? बरी जाली. पूण जेन्ना बरी जाली म्हणटा पळय, त्या मनशाक दुयेंस येता तेन्ना तो मनीस कितें म्हणटा? सायबा म्हाका बरें कोर. आतां कितें जालें? मागीर तूं म्हणटा सायबा म्हाका बरें कोर म्हणना? पूण पुस्तकान कितें बरयलां? बरी जाली. मागीर बरी ना तेन्ना आमी कितें म्हणटा? बरी कोर. आतां आमी उतर उलयता काय आमकां जाय तें उलयता? सो आतां आमकां जाय तें उलोवंक जाय काय उतर उलोवंक जाय? पूण आमी तें कित्याक म्हणना? सोयी लागला फॅक्ट्स उलोवपाचे. करेक्ट न्हू? आमकां सोयी लागल्या फॅक्ट उलोवपाक. तेका लागून देवाच्या उतराचो दीस आनी रात नियाळ करप भोव गरजेचें. उदाहरण, आमी आदी हिंदी पिक्चरां पळयताली, कांतारां म्हणटाली म्हणना. पिक्चर कितले फाटी पळयता आमी? एकूच टायम. पूण तितून जे सॉंग वाजता पळय ते कितले फाटी म्हणटात मागीर आमी? सगलो टायम, एन नंबर ऑफ टायम. करेक्ट? येस ओ नो? पिक्चरां पळयता गे? आवय. पळयताली? बेश्टी म्हणटा. पळयताली? खंयचे फेवरेट? मायकार सांग नाका. खंयची पळयताली? मायक बंद कोता. कोणा पळयताली गे? कोणा पिक्चर पळयताली? पोन्ने पिक्चरां? आतां पळयना? आनी तुका बरी हेअरस्टायल लायक जाताली कितें ही ती? तेगे स्टायल लायक जाताली आनी तकली ही उत्ताली तेजी. प्रेज गॉड. आतां तुका कांतार सांग म्हणल्यार तुका उगडास उडपाना? कांतार उगडास आहा? उगडास ना?
बरो फेवरेट आहलो दिसता. स्टेजीर आवय शी इज टू सिंग ऑन द स्टेज इट्स हिम. ए तुमी तिगे फकाण कोत्ता कितें? बरें 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 एग्जाम्पल मेवलें आमकां. आतां कितलीं वर्सां आतां मागीर कितें म्हणलें जायतीं वर्सां जालीं पूण तूं कातारां उगडास ना. हां वर्सां जालीं पूण कातार उगडास आहा वय वो ना. आनी आतां तुका खंयचेंय कातार उगडास आसूं आतां म्हणनाका तुका मायक दिना हांव म्हणपाक हिंग कातार म्हणपा जायना ओके. पूण तूं कातार उगडास आहा ओके. आतां हे सिस्टरीक कांतार खबर ना. आतां तिका सांगलें तें कांतार म्हूण गे तूं ती कांतार म्हणटा. कांतार तेन रॉंग म्हणलें तूं कितें म्हणटली? तूं कितें म्हणटली? ना आतां तेन आतां कांतार म्हणलें रॉंग म्हणलें तूं कितें म्हणटली तिका? रॉंग म्हणलें म्हणटली. तूं कशें कळ्ळें रॉंग म्हणलां म्हूण? तूं कशें कळ्ळें कांतार रॉंग म्हणलां म्हूण? आज चोयलां पिक्चर आयज काल चोयलां पिक्चर तुवें? ना कितू वर्सां जालीं वय वो ना. कितू वर्सां जालीं पिक्चर पळयलां पूण कांतार आजुनूय काळजान उगडास आहा मनान उगडास आहा वय वो ना. कित्याक तें कांतार तुवें बरें बायहाट केल्लें वय वो ना. सारकें बायहाट केलां काळजान मनान रिगोवन दवरलां. सो आतां कोणूय रॉंग म्हणत जाल्यार तूं कितें म्हणटली? ए तें रॉंग तेश न्हू तें मायक दी हांव म्हणटा म्हणपा ना. बरी हुशार जाली तूं. आदलो उगडास कोन्न न्हू. बरो आदलो उगडास येयलो. पूण आमी शिकता हें उदाहरण घेवन आमी शिकया. आतां तें कांतार कितू वर्सां पयलींचें वय वो ना. तुवें तें सारकें काळजान मनान कातोयलां करेक्ट. तूं सिंग कोत्ताली तूं म्हणटाली तें काळजान मनान तुज्या कातोवलेलें आहा करेक्ट न्हू. पूण आतां तर कोणूय तें रॉंग म्हणटा तूं कितें म्हणटली? तेश न्हू तें हे भाशेन. देवाचें उतर कितलीं वर्सां पयलीं बरयलेलें आहा जेजू गायांनी बरी जाली म्हूण? हां 2000 वर्सां पयलें. तुगे पिक्चर कितू वर्सां पयलींचें? 40 वर्सां 50 वर्सां. हां 40-50. आतां खंयचें व्हडलें 2050 पयलींचें व्हडलें वो 50? 2000 पयलीं बरयलां तें व्हडलें. आतां व्हडलो न्यूज कितें? जेजू गायांनी आमी बरीं जालीं. जेन्ना दुयेंस जेन्ना येता आनी म्हणटा म्हजे कुडीक तुका दुयेंस आहा प्रॉब्लम आहा तेन्ना हांव कितें म्हणटा? बरें कोर बरें कोर. तेन्ना हांव हें उतर कशें इसोत्ता? कित्याक हें उतर म्हज्या काळजान कांतोवलेलें ना. इट्स नॉट रुटेड इन माय हार्ट. इट्स कांतोवलेलें मिन्स इट्स नॉट डीप इन माय हार्ट. इट्स नॉट रिटन इन माय हार्ट. कांतोवलेलें ना. हें उतर तर देवाचें तुज्या काळजान तर रिगोन आसा की जेजू गायांनी आमी बरीं जालां म्हूण. कितलेंय व्हडलें दुयेंस येवनी आमी कितें म्हणटलीं? जेजू बरें कोर ओ जेजू गायांनी आमी बरीं जालीं. समजलें? आतां उदाहरण कित्याक हांवें आतां तिचें बेस्ट एग्जाम्पल मेवलें. एन्जॉय केलें आमी बट एट द सेम टायम शिकोंक मेवलें. कितें शिकोंक मेवलें? कसलीच गजाल तर आमच्या काळजान तर रिगलोली आहा कोणें कितेंय करूं तें उतर कोणाच्यानूच काडून व्हरपाक जायना. तेका लागून देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगोवन बाळगून दवरपाचें दीस आनी रात तें उलोवपाचें आमकां भोव गरजेचें. आतां पासून तूं घरान तें गुणू गुणू करून कातारां केन्नाय म्हणना म्हणटा आसतली न्हू. चालू आहा वय वो ना. केन्नाय काम करता आसतना रोप धुता आसतना आयदन धुता आसतना तूं म्हणटा आसतली न्हू. कित्याक तुज्या काळजान तें बरयलेलें आहा. तुजें मन आहा तेजेर. ते भाशेन आमचें काळीज मन ह्या देवाच्याय उतराचेर आसपाक जाय. जे भाशेन आमचें काळीज मन संवसाराच्या उतरांक लबदवलेल्या भशेन जाता मानवलेल्या भशेन जाता संवसाराच्या खुशालकाये फाटल्यान आमी वयता ते भशेन देवाच्या उतरा फाटल्यान आमी सगळ्यान पयलो जागो दिवंक जाय. हें उतर आमच्या काळजान रिगोवन आसपाक जाय. हें उतर आमच्या तोंडार दीस आनी रात उच्चारलेलें आसपाक जाय. काम करता आसतना हें उतर आमी उलयत रावंक जाय. कातारां म्हणना आमी मुवींची म्हणटा ते भाशेन देवाचें उतरूय आमी म्हणूंक जाता. काम करता आसतना आयदनां धुता आसतना आमी करूंक जाय. हें तर आमी दीस आनी रात देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारीत रावता. सैतान कसल्योय फोटी घेवन आमच्या जिवितान येवं त्या फोटींक आमी आमचो कानूय दिना आनी आमचें मनूय दिना. कित्याक आमच्या मनान आमच्या कानान कितें सादवलेलें आहा? देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर जावन आसा जेजूच्या गायांनी आमी बरीं
जाली. जेजू परत्यान येवन कुर्सार मरून आमकां बरो करपाचो ना. देवान सगळें केलेलें आहा. जेजू आनी एक पाटी येवन तुका त्रास जाता, म्हाका त्रास जाता म्हूण जेजू म्हणचो ना हांव आनी एक पाटी येता तुका लागोन आनी एक पाटी कुर्सार मोत्ता तुज्या दोळ्यांनी तुका दिसती पडपाक. जेजू तें करपाचो ना. देवान जें कितें करून दवरलेलें आहा, देवान जें कितें कुर्सार आमच्या पासत जें फारीकपण आपणें दिलां आनी त्या फारीकपणा उद्देशी जें बरेंपण आमच्या जिवितांत दिलेलें आहा, हें सगळें आमच्या आत्म्यान दिलां. आनी आत्म्यान दिलां म्हूण हांव कित्याक स्वत मानता, कित्याक हें उतरान बरयलेलें आहा. हीं उतरां जीं बरयल्या, जीं पुस्तकान जें पळयत पुस्तकान जें बरयलेलें आहा, हें म्हज्या काळजान कांतोन घालूंक जाय, हें म्हज्या काळजान रिगोवन घालूंक जाय. एके भाशेन अशीं उतर हें म्हज्या तोंडार आसूंक जाय दीस आनी रात, की कोणूय म्हज्या लायफान येवं, कोणूय सैतान घेवन कसल्यो फोटी येवंक, हांव त्या फोटींक आनीक कान दिना, पूण हांव कान दितां ह्या देवाच्या उतराक. जोरी तर उतर म्हणटा हांव जेजूच्या गायनी बरो जालो, हांव जेजूच्या गायनी बरो जालो. जरी तर कूड म्हाजी म्हणटा तुका हें दुयेंस आहा, संवसार म्हणटा हो तुजो रिपोर्ट आनी जो आतां पॉझिटीव येयला, तुका हें प्रॉब्लम आहा तें प्रॉब्लम आहा. ओ हें पॉझिटीव सांगता, नो प्रॉब्लम. इवन दो इट इज पॉझिटीव, गॉड हॅज पावर इन हीज वर्ड. गॉड हॅज, देवाक आपल्याच्या उतरान, देवाच्या उतरान पदवी आहा, देवाच्या उतरान शक्ती आहा. हो पॉझिटीव येयला खरो, पूण देवाचें उतर ह्या रिपोर्टाकीन वयर आहा. देवाचें उतर तर म्हणटा जेजू गायनी हांव बरो जाला, हांव हें उतर उचारतां दीस आनी रात. आनी उतरा प्रमाणे जेन्ना हांव हो रिपोर्ट दुसरे पाट हांव पळोवंक वयता, हांव जाणा हो आनीक पॉझिटीव येवचो ना, पूण जेन्ना हांव टेस्ट करूंक वयता हो नॅगेटीव जावंकूच जाय. कित्याक देवाचें उतर हांव ह्या रिपोर्टाकीन पयलो वयलो जागो दिता. समजता? म्हणचें कितें, दुयेंसां आमकां येतलींच ना न्हू, तेका लागून जेजून म्हणलां न्हू जेजू गायनी बरी जाल्या म्हूण तुमी म्हणपाक जाय. दुयेंसां तर आमकां येवपाची नाहलीं जाल्यार जेजू म्हणचो नासलो न्हू म्हज्या गायनी तुमी बरी जाली. समजता तुमकां? आतां जेजू म्हणटा म्हज्या गायनी तुमी बरी जालीं, हेजो अर्थ असो ना की आमकां दुयेंस येवचें ना. हेजो अर्थ असो ना की आमच्या कुडीन कांय दूख येवची ना. दूख येतली, पूण त्या दुखीक आमी कितें सांगोंक जाय, उठ आनी दर्यान वचोन पड. दुयेंस येतलें, ते दुयेंसा कडेन आमी उलोवंक जाय, भायर सर म्हजे कुडींतल्यान आनी दर्यान वचोन पड. कित्याक सोच जावन आसा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जालीं. समजता तुमकां? कितल्या जाणांचे आमी म्हणटा पळय कॅन्सराची पेकोवणी जाली, कित्याक कॅन्सर एक दुयेंस अशें आहा की संवसार म्हणटा वखद ना, चलता ते भशेन चलो न्ही. पूण कितल्या जाणांच्या जिवितान मिलाग्र घडल्या ह्या दुयेंसा वयल्यान. कितल्या जाणांच्या जिवितान आमी आमच्या कानांनी आयकलां, दोळ्यांनी पासून लोक फुडें सरोन टेस्टिमनी दिता. हें कशें घडोवंक जाता? दुयेंस आहा खरें, रिपोर्ट दाखयता खरो तुका अमकें दुयेंस आहा, पूण हेजो अर्थ असो ना की तुका पेकोवणी ना. पेकोवणी जेजून आमकां दिल्या. समजलें? आनी आतां जेन्ना भयणीन म्हणलेलें की आमकां दुयेंस येता तेन्ना आमकां दुयेंसाचें टेन्शन आनी कोण आमकां आयकोन घेना तेंय आमकां टेन्शन. पूण आमी तर देवाचें उतर सोत मानता, म्हजें दुयेंस वचोन म्हाका दुसऱ्यांक सांगपाची कोण गरज? समजता? ओके, दोतोराशीन गेलें, रिपोर्ट घेवन येयलें, हो रिपोर्ट सगल्यांक सांगपाची म्हाका कोण गरज? दुसऱ्यांक सांगपाक गरज आहा? कित्याक सपोज तर हांव वचोन दुसऱ्यांक सांगता, तोंडांतल्यान बोगोर बोगोर तें उतर उच्चारता आनी तें उतर तें दुयेंस हांव उच्चारता आनी तें दुयेंस जितलें उच्चारता तितलें वाडटा. सो दुसऱ्याक सांगपाची गरज नाकाच फर्स्ट ऑफ ऑल. समजलें? चॅकअप केलें, दुयेंस म्हाका दाखयलें, हें उतर म्हज्या काळजान आहा जाल्यार हांवें कितें म्हणोंक जाय, इवन दो हो रिपोर्ट म्हाका आयला, हांव हो रिपोर्ट सोत मानिना. हो रिपोर्ट सासणीक न्हू, सासणीक देवाचें उतर, हो टेम्पररी. हो रिपोर्ट जो दोतोरान म्हाका दिला हो टेम्पररी, कित्याक देवाच्या उतरान पदवी आहा हें बदलपाक. समजलें? पूण म्हज्या भावार्थान हांवें उच्चारूंक जाय की जेजूच्या गायांनी हांव बरो खरें जालो म्हूण. जरी तो हांव भावार्थान उच्चारिना, म्हाका पेकोवणी दिसती पडोन येतली? पेकोवणी येतली ना. जें आत्मीक वाठारान पळय आहा, हें आत्म्यान पळय म्हज्या दिवन दवरलेलें आहा, तें भायर काडपाक भावार्थ जाय. आतां तुमी सगळीं शॉपार वयतात सामान हाडूंक, सुपर मार्केटान वेतात, ग्रॉसरी शॉपार वेतात, कितें घेवन वेतात तुमी? खाली हातींनी वेतात? तो दितलो सामान खाली हातींनी गेल्यार थिंगा बेश्टें उबें रावल्यार पुरो, म्हाका हें जाय तें जाय, तें दी हें दी हें दी, हें जाय 1 किलो साकर 2 किलो कितें कितें मागता, बेश्टोच दितलो आमकां? कितें दिवंक जाय? कितें तरी दिवंक जाय, पळय ना? क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड, वॉट एवर कार्ड्स, योर बँक कार्ड, कितें तरी दिवंक जाय. मिनींग यू हॅव टू पे. येसो नो? पयशे दिवन
सामोण येतलें. समजता? सामोण खंय आहा? घरान आहा तुज्या? शॉपार आहा. सो तूं शॉपार वयता आनी कितें घेता? पयशे दिता, सामोण घेता. पळय ना? तेच भाशेन पेकोवण्यो, बरेपण, शांती, खुशालकाय, संतोश, आनी कितें आमकां दिलां देवान? सुटका, बोगसोणें, हें सगलें खंय दिलां? ओतम्यान दिलां. तें ओतम्यानसान भायर काडटलो जाल्यार पयशे जाय. तें ओतम्यानसान भायर काडटलो जाल्यार कार्डां जाय. कसलें तें? भावार्थाचें. तो भावार्थ नासतना ओतम्यान कितें आहा तें भायर काडपाक आमच्यान जावपाचें ना. समजता? संवसारान जे वस्तू जाय जाल्यार पयशे जाय न्हू. पयशे तर ना जाल्यार आमी वयतलीं मागोंक? ना. सो भावार्थूय ना जाल्यार आमी चिंतूंक बसून फावना हें जाय तें जाय तें जाय करपाक जायना. समजता तुमकां? जायते पाटी आमी देवा कडेन मागता भावार्थ नासतना. म्हणटा तूं पयलीं दी, मागीर आमी थँक्यू म्हणटा आनी तुका स्वत मानता. समजलें? पयलें तूं दी, देन आय वील बिलीव that you have given. तूं पयलें दी म्हणटा जाल्यार भावार्थाची गरज कसली? समजलें? जरी तर आमी म्हणटा तूं पयलें दी आनी हांव घेता, तुका भावार्थ जाय? आतां धर फॉर एग्जाम्पल इफ आय वॉन्ट टू गीव दीस वॉटर बॉटल, or let's say I want to give it to you. Do you need a faith? If I take this bottle and I give it to you, and now I'm telling you, you believe it that I have given it to you. Do you need faith for that? The bottle is already with you, no? Correct? बाटली उदकाची बॉटल तुजेशीन ऑलरेडी आहा. सपोजींग इट्स अ व्हेरी व्हॅल्युएबल थिंग, नॉट एज अ वॉटर. ओके, आय एम गिवींग यू समथींग व्हॅल्युएबल. ओके, सो जरी तर हांव तुका कितें दिता आनी तुका दिलें, ओके, तुज्या हातीन तें पावलें, सो हांव तुका कितें म्हणटा? भावार्थ दवर आं, तुका हांवें दिलां म्हण. डू यू नीड फेथ टू बिलीव दॅट? नो. वाय? बिकॉज इट्स ऑलरेडी विथ यू. येस और नो? बट इन दी अदर सायड जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जेन्ना पळयता, देवाचें उतर म्हणटा तूं जें कितें मागता, जें कितें तुजें मागणें आहा, जें तुजें मागण्यान तूं मागता, तूं पयलें स्वत मान, तें तुका मेवलें. आतां तें मेवलें म्हणून स्वत मानपाक तुका आतां पयलें कितें जाय? भावार्थ जाय. जें तूं मागता तें मेवलें म्हणपाक. जरी तर घरान शांती जाय, पयलीं भावार्थ दवर ती दिली म्हूण. पयली शांती तुका आमकां दिसती पडोन येतली, पयली शांती आमकां मेवतली आनी मागीर ती शांती म्हाका दिसती पडोन येतली. घरान सगलें बरें जालें, आतां म्हाका भावार्थ आहा. कित्याक गरज भावार्थ जाल्या उपरांत काम? समजता? भावार्थाची गरज कित्याक? जेन्ना काम सगलें जाल्या उपरांत. भावार्थ म्हणजे कितें? दिसोना तेजेर सत मानप, विश्वास दवरप. समजलें? सो सपोज घरान म्हाका शांती जाय, घरान म्हाका बरेंपण जाय, आतां हांवें पयलें कितें करचें पडलें? सत मानूंक जाय. हें सगलें घरान दिलें म्हूण जेजून. जेन्ना भावार्थान आमी सत मानतलीं, दिसना तेजेर, तेन्ना कितें घडोन येता. समजता? कित्याक जेजून म्हणलां तूं पयलीं सत मान, तुका मेवलें म्हूण, मागीर तें तुजें जातलें. समजलें? शांती पयलीं सत मान. कित्याक आमी म्हणटा पयलीं सत मान शांती घरान दिली म्हूण? कित्याक जेजून आमकां शांती ऑलरेडी दिल्या. तो दिवपाचो ना, दिल्या, पूण ती खंय आहा? आत्मीक वाठारान आहा, ओतम्यान आहा. ती आतां पयलीं तुका तर दिश्टी पडोंक जाय घरान, पयलीं हांवें स्वत मानचें पडलें की दिल्या म्हूण. आतां दिल्या म्हूण स्वत मानता जाल्यार म्हाजें एक्शन कितें जातलें? आर्गां दिवप. पळय ना? आतां दिल्या उपरांत तूं थँक्यू म्हणटा न्हू. सो आतां सी, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिस्टम, you would say thank you only when I give you something. If I don't give, you will say thank you. The people will laugh at you. They will say foolishness, not given anything yet. Why to say thank you? You have not given, no. But the system of God is different. It is not according to the world. The worldly system, संवसारी कितें म्हणटा सिस्टम, चाल पद्दत, संवसाराची पद्दत चाल आनी देवाची चाल सेपरेट, दोनी एक ना. तेका लागून आमी कन्फ्यूज जाता कितें स्वत मानया. आमची घुसपवणी कित्याक जाता? यू अंडरस्टँड नो कोंकणी? या नो? आमची घुसपवणी कित्याक जाता? की आमकां घुसपवणी मिन्स कन्फ्युजन. कन्फ्युजन कित्याक जाता? घुसपवणी कन्फ्युजन. घुसपवणी कित्याक जाता? कित्याक संवसारान चलतलें जाल्यार आमकां दिसता तें स्वत मानूंक जाय. समजलें? देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतलें जाल्यार दिसना तें स्वत मानूंक जाय. हें कन्फ्युजन न्हू आतां?
तुमकां समजलें हांव कितें म्हणटा? आयल से इट अगेन. संवसारान जियेतलो जाल्यार सगळें दिसता तें स्वत मानचें पडलें. समजलें? देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतलो जाल्यार दिसना तें स्वत मानचें पडलें. वय ना? कित्याक भावार्थ म्हणचें कितें? दिसना तेजेर स्वत मानप. वय ना? हां, दिसना तेजेर स्वत मानप. आतां देवान जें कितें आमच्या जिवितान आमकां करून दवरलां तें दिसना. संवसार जे आमकां कितें करता तें दिसता. आतां म्हजें एक्शन कित्याचेर जाता? म्हजो वॉट इज एक्शन आय टेक? हांव कित्या प्रमाणे चलतां? कित्या प्रमाणे हांव चलतां? दिसता तेजेर. हां, समजलें? संवसाराची चाल दिसता तेजेर, देवाचें सिस्टम दिसना तेजेर. ओके? इन दी अनसीन दिसना तेजेर. कित्याक भावार्थ म्हणचें अनसीन. आनी देवाचें मानून घेतलो जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज. कित्याक भावार्थ एक वस्त अशी आहा, भावार्थ एक असो आहा की आमकां दिसना तें दिसता तें करता. अंडरस्टँडींग? भावार्थ एक असो आहा देवान आमकां दिला की दिसना पळय त्यो गजालींचेर आमकां विस्वास दवरूंक भावार्थाची गरज. समजलें? सो आतां आमकां सोयी कित्याची पडल्या? आमकां सोयी कित्याची पडल्या? दिसता तेजेर. करेक्ट? आतां दिसता कितें? घरान सुसेग ना. दिसता कितें? जाय तें मेळना. दिसता कितें? दुयेंस आहा. दिसता कितें? घरान झगडीं चलता. समजलें? हें सगळें दिसता. घरान शांती ना हें दिसता. हे जाल्यार दिसता त्यो वस्तू. ह्यो जाल्यार संवसाराच्यो वस्तू. वय ना? आतां दुसरे वाटेन आमी पळोवया देवाचो सिस्टम. देवाच्या सिस्टमान दिसना तितून कितें आहा? शांती. दिसना तितून कितें आहा? God has provided all the things which is good for me according to his riches. Yeah, God has supplied all my needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Yes or no? This is in the unseen. But seen is what? I'm not getting what I want. The unseen is what? He has given already. Whatever you deserve, whatever he thinks is good for you. Yes or no? But seen is what? What I want I'm not getting. Correct? Understanding the difference? Now, दिसना तितून कितें आहा? पेकोवणी. दिसता तितून कितें आहा? ह्या भयणीचें एग्जाम्पल कितें आहलें? दुयेंस आनी कोण आयकोना पळय तें. एग्जाम्पल कितें? दिसता तितून कितें आहा? दुयेंस. दिसना तितून कितें आहा? पेकोवणी. करेक्ट? दिसता तितून कितें आहा? घरान झगडीं. दिसना तितून कितें आहा? काळजाक शांती, मनाक शांती. वय ना? आतां आमी कितें स्वत मानता? दिसता तें. देवाचें उतर आमकां आपयता कितें शिकोंक? दिसना तें स्वत मानूंक. आतां देव आमकां फोर्स करचो ना, हें स्वत मान, हें स्वत मान. हें आमी डिसिजन घेवंक जाय. वो आमी निर्णय घेवंक जाय. आसा तुमी तयार घेवपाक? तुमी तर घेवपाक तयार आसा निर्णय की देवान जें कितें सांगलां त्या प्रमाणे हांव जियेतलो. पळय तत्म्या सांगता त्या प्रमाणे हांव म्हजी चाल चलयतलो. दिसता तेजो म्हाका कितेंच फरक पडना, पूण हांव इचून काडटा दिसना तें स्वत मानूंक. आतां प्रॉब्लम जावंक जाता? ना. तो घरान जोगडी जावंक, मडक्यो फुटोंक, आयदनाचो आवाज जावंक, कितेंय जावंक, तुज्या भितर कितें आहा? शांती. सो तुज्या भितर तर शांती आहा, तूं कसो चलतलो? शांतेन. सो दुसरो कितें करता तो तुका फरक पडचो ना, पूण तूं जियेतलो शांतेन. आनी तें पळोवन दुसरो म्हणटलो, अरे हेका आयज कांयच फरक पडना, कितें तरी जालां काय हेज्या भितर. हे भाशेन दुसऱ्याक दिसती पडोंक जाय की तूं आतां आदलो मनीस ना, पूण तुज्या भितर बदलावणी येयल्या, तुज्या भितर एक शांती येयल्या, जी शांती नॅचरल न्हू पूण ही सुपर नॅचरल. अंडरस्टँडींग? नाव इन युअर केस वॉट एग्जाम्पल यू हॅव गिवन इज आमी जॉब मागता, काम मागता, हें आमकां घडोवन येना. बट इफ आय बिलीव that my God has supplied all my needs according to his riches and he know the best thing for me, Lord, you give me what you think is best for me, not what I want. When you surrender, right, just wait by trusting that he has already given, and then you see what manifestation comes in your life. That is called trusting in him. That is called relying on him. That is called depending on him according to his word. Understanding? It's not what I want, but it's what he has for me. Understanding? I would ask, like children, they would ask, Mommy, give me knife. Will you give? Does children know the harm?
No. The children wants to play. Children is thinking like, oh, it's a toy, give it to me. Yes or no? Let me try to cut my stuff. Give it to me. You are using it every day in the kitchen, tuck, 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 tuck. So give it to me. I want to play with it. But child doesn't know what is the harm can happen with that knife. But does the mother know? Yes. But when mother say no, what the child thinks, mommy is not good. She's not giving what I want. Understanding? So sometimes we ask the staff, praise God, Virender, praise God. So the mother thinks it is harmful, but the child thinks it can be a toy for me, I can play. But mother knows what would be the harm. In the same way, we ask to the Lord lot of things, but sometimes He doesn't give it because He knows that could be harmful for us. But what we think, God doesn't love. But when we understand His word, we would depend on Him in what He gives us. Understanding? In your case. We take another case like, for example, sickness-aचेर, दुयेंसाचेर. आता दुयेंस जायतें दाखयतलें, फोडाफोड जायती दाखयतली, दूख जायती दाखयतली, पूण तें दुखीन आमकां कितें जातलें? देवाचें उतर आमचे कडेन आमच्या काळजा मनांतल्यान उलयता. कितें? जेजूच्या गायांनी तूं बरें जालें. जाली. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. सो आतां रिपोर्ट मेवला खरो, हें प्रॉब्लम आहा. तूं तुजें कितें सिस्टम आहा तें फॉलो कर. पूण कालच्यानसान तूं कितें स्वत मानता? म्हजें जिवीत हें वखदांचेर ना. घेता खरें. तूं घे, हांव ना म्हणना. कितें दिलां तें कर फॉलो. बट इन योर हार्ट वॉट डू यू बिलीव? आय एम हील्ड बाय हीज वूंड. I am healed by His wounds. I am not healed by the world, things of the world, but I am healed by His wounds. And तेचें healing कितें आहा आमकां? इटर्नल आहा. समजता? देवान आमकां सासणाच्या सासणांक पेकोवणी दिल्या. कितले पाटी हांव सीक पडो, तितले पाटी हांव स्वत मानतलो जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. समजलें? घरान कितलीं झुजां झगडी कितेंय जावनी, व्हडलें तुफान जावनी, काळजान कितें आहा? म्हज्या शांती. वय ना. बट वेन आय वूड प्रे इन टंग्स एट दॅट टायम, म्हज्या फॅमिली पासून जेन्ना हांव मागणें करतलें, म्हज्या फॅमिलीक हांव जेन्ना जेजूच्या हातान भेटयतलें आनी जेजूक हांव आर्गां दितलें, जेजू तुवें ह्या घराक शांती हाडल्या म्हूण तुका हांव आर्गां दिता, शांती हाडल्या म्हूण हांव आर्गां दिता. आमी आदी फुडेंच आर्गां दिता. कितें पळयतलें मॅनिफेस्टेशन? सडनली जी झुजां चलतालीं, झगडी चलतालीं, सगलीं शांत. वय ना. तुफान येयलेलें दर्यान जेन्ना जेजू बोटीन न्हिदलोलो तेन्ना, वय सगळे शीस आपणा आबूज जाले. तुफान येयलें आबूज जालें. उदक ल्हारां दर्यांतली ल्हारां उदक सगलें बोटींत येयलें, बोटीन उदक भरलें. वय ना. शीस सगलें भियेलें आनी शीस गेलें आनी म्हणटा जेजू गुटयता. पूण जेजू कित्यान भरलेलो आसलो? पवित्र आत्म्यान आनी शांतेन. वय ना. जेजू बरो नासलो देवाच्या उतराचेर जाणवायेन. जेजू खबर आसली की तेज्या भितर देवान कितें भरून दिलां पवित्र आत्म्या सवें, कशे भाशेची ती शांती दिल्या, तें सगलें जेजूच्या आत्म्यान बरोन आसलें. आनी जेजू तें स्वत मानून आपलें जिवीत चलतालो आनी तेंच जिवीत तेणें आमकां शिकयलें. जेजूच्या भितर आसली बापान तेका जी पवित्र आत्म्या उदेशी जी पदवी दिल्ली संवसाराचेर, जेजू खबर आसली आपणाची कितें पदवी पळय ती, आपणाच्या उतरान कितें पदवी आसा जी बापान आपणाक दिल्या पळय, ही जाणवाय जेजू खबर आसली. आनी तीच पदवी आयज जेजून आमकां दिल्या. पूण जेन्ना तर हांव ही पदवी म्हाका दिल्या म्हूण स्वत मानता, हांव म्हजें तोंड उच्चारून कितें म्हणटलें? इन द नेम ऑफ जीजस, पीस इन दीस हावस. मागीर कितें जातलें? सगलीं शांत. पूण तेज्या पयलीं म्हाका खबर आसूंक जाय म्हजी पदवी कितें ती. सो इट्स नॉट दॅट वॉट पीपल आर डुईंग, इट्स दॅट वॉट आय नो अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड. हाव आय नो दॅट वॉट आयडेंटिटी आय हॅव इन क्रायस्ट. हाव आय नो अबाउट वॉट अथॉरिटी गॉड हॅज गिवन टू मी. हाव आय नो हाव टू यूज दीस अथॉरिटी इन जीसस क्रायस्ट. दीज आर द थिंग्स आय शूड नो एज अ क्रिश्चन, एज अ बिलिवर, एज अ फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट, एज अ डिसायपल. अंडरस्टँडिंग? जे भशेन देवान आपल्या शिसांक अधिकार दिलो सैतानाचेर, दुयेंसाचेर, क्रिएशनाचेर, जे रचना केल्या देवान, जी रचना रचलेली आहा ताजेर सगल्याचेर देवान आमकां पदवी दिल्या. आनी हे तोंडांतल्यान आमी तोंड उक्तें करून ह्या रचनेचेर आमचो अधिकार चलोवंक जाय तेन्ना. सो जेजू बोटींतल्यान उठ्ठा आनी तो कितें म्हणटा? वादळाक तापयता, किवच्यो मारता, बी काम, बी स्टील. जालें ना? मोड शांत जालें ना? एंड देन yelling, shouting. Did he shouted and screamed? No. He said, be still, be calm. Yes or no? Because Jesus himself, he was in calmness. He never shouted at anybody.
जेजू बिकॉज ही 100% ही न्यू हीज अथॉरिटी इन गॉड. ताका आपणाचो अधिकार आपणाची पदवी तो जाणा आसलो. तो मनशा स्वयंभार आसलो खरो पूण पवित्र आत्म्या उद्देशी सगळें बापाचें देणें ताच्या भितर देवान ताका दिलेलें. कित्याक जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तो पवित्र आत्म्यान बोल्लो तो स्वर्गायले शोकतेन बोल्लो म्हणटा. आनी आयज ती शक्ती आमचेरूय आसा पूण डिफरन्स इतलोच आहा की आमकां ती केन्ना केन्ना खबर आहा केन्ना केन्ना आमी ती विसरता. आमी ती उजार करिना. आमी तर एक आमी क्रिस्तांव म्हणटा न्हू जेजू सगळें आमी जियेता आनी जेजून आमकां सगळें करून दवरलेलें आहा. आमी जैतिवंत. आमी जैतिवंत. जैतिवंत इज विक्टोरियस. वी आर विक्टोरियस. आमी जैतिवंत. जेजून जे जैत सैतानाचेर व्हेलां आनी सैतानाची जी पदवी आमचे वयर आसली तिजो नाश केला. समजता सैतानाची पदवी जी मनशा वयर आसली पळय तिजो नाश केला आनी देवान आमकां जेजू सवें आमी जैतिवंत. सो जेजूच्या नांवान आमकां पदवी आसा ह्या संवसाराचेर संवसाराचे रचनेचेर आमकां पदवी आसा. फॉर एग्जाम्पल आतां जर कोणाचेरी एक मेळो आत्मो आहा देवान आमकां पदवी दिवंक ना तो आत्मो काडपाक दिला. पूण आतां हांव कितली ती पदवी सोजमोन आहा जावं हाव मच आय नो दॅट अथॉरिटी. इट्स डिपेंड ऑन हाव मच नॉलेज आय हॅव ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. हाव मच रिलेशन आय एम हॅविंग विथ द वर्ड ऑफ गॉड. हाव मच रिलेशन आय एम हॅविंग विथ जीसस क्रायस्ट. दॅट डिपेंड्स. दॅट मॅटर्स. तेसो वन सेकंड. फॉर एग्जाम्पल हां नो ब्रदर थँक्यू सो मच. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी हजबंड एंड वायफ रिलेशन. आतां दोगांय एक गोबायलाचे एक व्हंकल न्हवऱ्याचें काजार जाता. काजार जावच्या पयलें कवनंट जावच्या पयलें दोगांयचो संबंद काजारी संबंद घडच्या पयलें बायलेच्यान म्हणो येता घोवाचें कितें सगळें आहा तें म्हजें जातलें तें लिगली जातलें ना. काजार जाल्या बगर जायना. तो कवनंट जाल्या बगर जायना. तो संबंद घडोवन येयल्या बगर जायना. वय ना. ते भशेन आमी जेजू सवें तर आमचो संबंद घडोवंक ना. जेजूक आमी आमचो सोमी धोनी म्हणून स्विकारूंक ना. बापान जें आमकां पुता उद्देशीचें कितें केलां तें तर आमी स्वत मानिना. जेजू सवें तर आमी जियेना. ज्यो सगल्यो पदवी आमकां दिल्या त्यो आमच्यान यूज करूंक जाता ना. जेजून कितें केलां तें हांवें म्हजें म्हणोंक जाता ना. पूण जेन्ना म्हजो संबंद जेजू सवें घट जाता संबंद पवित्र आत्म्या सवें घट जाता म्हजो रिलेशन देवा सवें तर म्हजो घट जाता तेन्ना म्हज्यान हे सगल्यो पदवी देवाची कितें आहा ती म्हज्यान उजार करूंक जाता. पूण हें सगळें उजार करतलो जाल्यार पयले सुवातेर म्हाका देवा सवें जेजू सवें पवित्र आत्म्या सवें म्हजें रिलेशन घट जावपाक जाय. समजता. आतां आमची जर्नी आमची वॉट इज जर्नी आमचें यात्रा. मातशें बरें व्हडलें उतर जालें. यात्रा म्हणल्यार कोणी यात्रा म्हणून ओके. आमचें हें जिवीत पळय आसा न्हू आतां हें आमचें जिवीत आतां आमी चलता समजता तुमी जिवीत समजलें न्हू. सो हें जिवीत पळय आमी जें चलता हें जिवीत आमचें चलप जावंक जाय जेजू सवें. जरी तर ताका आमी आमचो सोमी धोनी म्हूण मानून घेता हें जिवीत आमचें चलोंक जाय कोणा सवें जेजू सवें. पळय ना. आतां जेजू सवें तर आमी जिवीत चलता जाल्यार जेजून जें कितें आपल्या उतरान आमकां जें बरोवन दवरलेलें आहा जावं कितें आमकां सांगलां त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियोंक नाका जाय वो नाका. जेजू सवें चलोंक जाय. आमी आमकां जाय तें आमची मनमानी करूंक जातली केल्यार मागीर कितें जातलें. हां देव आमकां हांस लावचो ना पूण आमी देवाक दुखयता. जेन्ना आमी तेज्या उतरा प्रमाणे तर आमी चलना आमी देवाक दुखयता. पूण जरी तर आमी तर रिपेंट जाता वी कम बॅक टू द लॉर्ड एंड से वी जस्ट से लॉर्ड सॉरी वी फेल. आय वॉन्ट टू कम बॅक एंड आय नो यू हॅव रिसिव्ड मी एज युअर सन फॉर एवर एंड एवर. आमी हें मागता मिनींग आमी हें उच्चारता. देव सदांच आमचो काकुत्सार देव आनी बोगसोणें दिता पळय तसलो देव. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा देवान आमकां आमच्या आदल्याय पातकांचें आतांच्याय पातकाचें आनी फुडाराच्या पातकाचें आमकां बोगसोणें
दिलां. आतां तें दिलां म्हणून आमी परत्यान परत्यान पातकान पडोंक जायना. जाता ना. पूण पडलीं पासून तर चुकोन जाल्यार आमकां इतली खात्री आहा की देवान म्हाका कशेय परिस्थितीन स्विकारलां आनी देवाक नाका हांव पातकान पडोन रावलेलो, ताका लागून देवान म्हाका पळयत ओत्मो दिला की त्या पातकांतल्यान भायर सरपाक. समजता? सो देवान जें आमकां आतां आमी हांगासर बसोन आहा, कितें शिकता? देवाचें उतर. कारण कितें आमी शिकोंक? कारण कितें? उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत चलपाक. वय ना, जेजून आमकां कितें केलां, कितें आमकां दिलां, कितें ताणें त्या खुर्सार कितें ताका भोगलें, हें सगलें आमी शिकोंक जाय, जाणा जावंक जाय. वय ना, कित्याक हें सगलें ताणें कोणा पासत केलां? आमच्या पासत. पूण आमच्या जिवितान जे इतले प्रॉब्लमां चलता की त्या प्रॉब्लमा फुडें आमकां टायम ना जेजूचें जाणा जावपाक. तूं फकत म्हजे प्रॉब्लम सॉल्व कर, इनफ फॉर मी म्हणना आमी. जायना आमकां? यू जस्ट गिव मी वॉट आय वॉन्ट, आय विल कम लेटर टू स्टडी ऑर टू अंडरस्टँड वॉट यू हॅव डन. कितले फावटी आमकां जायना? आमी जायते फावटी रेतिराक पासून वयता आमकां जाय तें मागोंक वयता. पूण उतराची सोजमणी ना म्हूण आमी इंटेंशन कितें घेवन वयता? मागोंक वयता. पूण उतराची तर सोजमणी आसत आमी रेतिराक वयतलीं कित्याक? एक फेलोशिपान रावपाक आनी देवाक आर्गां दिवपाक जें कितें मागलां तें दिलां म्हूण. समजता? एक्चुली न्हू, कितें आमकां गरज आहा पळय तें देवान सगलें दिलां. माग 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 करपाची गरज ना. आतां फकत गरज कसली? दिलां म्हूण देवाक आमी आर्गां दिवपाची. गरज कसली? दिलां म्हूण देवाक आर्गां दिवपाची. समजलें तुमी? आतां आमी घरान सपोज शांती ना, फॅमिली उलयना, आतां आमी कितें म्हणटलीं? जेजू तुवें आमचे घरान शांती हाडल्या आनी आमकां सगल्यांक एकवटान दवरलां म्हूण तुका हांव आर्गां दितां. कितें म्हणटलीं? आर्गां. पूण कित्याक लागून? कितें मागणें कितें जातलें आतां? आदीं मागणें कितें आहलें? शांती दी, घरान सुसेग दी, घरान एकवट दी. आतां देवाच्या उतराची सोजमणी मेळ्ळ्या उपरांत मागणें कशें जातलें आमचें? सांगा. दिल्या म्हूण आर्गां दिता. कित्याक देवाचो सिस्टमूच तसो आहा. तुका कितें जाय तें पयलीं आर्गां दी, तुका दिलें म्हूण, मागीर तें घडोवन येतलें. समजलें? आतां हें तर वचोन तूं संवसाराच्या भायल्या लोकांक सांगत लोक म्हणटलो ही आहली ती बरी आहली, हें वचोन येयलें आनी आतां सारकी कितें दुसरेंच जालां. वय ना? पूण ही शिकवण म्हजी आमची ओन न्हू, ही शिकवण देवाच्या उतरान बरयल्ली आहा देवान. ओके, गो टू दॅट मॅथ्यू 11:24. सॉरी, मार्क 11:24. Go KJV 24. Okay. Therefore, I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. What I have to believe first? That I have received. Okay. I'll read it in Konkani. Sister, you can use this side. There is one washroom over here in that healing room. Yeah. Inside there is one more door. Is it locked? Yeah. Or you can use the other one, that side. No, there is one more. She'll use that one. ऐका, कोंकणीन वाचता, ओके? हां? यू हॅव? ओके. रीड इट. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें. पूण भावाक धरात आनी तें तुमचेंच जातलें. ओके. देखून हांव तुमकां सांगता, हें जेजू उलयता, ओके? देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार धरात. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार धरात. पयलीं भावार धरात. पयलें कितें येता? भावार धरात. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार धरात आनी तें तुमचें जातलें. पूण पयलीं कितें?
भावार्थ दवर कसलो मेवळे म्हण आतां समजली हां पयलीं भावार्थ दवर भावार्थ म्हणजे कितें दिसना तेजेर विस्वास दवरप तो आतां कितें दिसना आतां म्हाका जाय शांती घरान ती म्हाका दिसता ना सो तुका आतां भावार्थाची गरज तूं आतां ती मेळ्ळी म्हूण भावार्थ दवर आनी मागीर तें तुमचें जातलें समजलें ही म्हजी उतरां जेजून म्हणलां समजलें तेका लागून उतरान बरयलां म्हूण आमी तें मागोंक जाय भावार्थान जें कितें देवाचें उतर आमी शिकता जेजून जें कितें केलां हें सगलें भावार्थाचेर थरलेलें आहा हे नव्या कोरारान आमी जें कितें शिकता जेजून कितें केलां हें सगलें भावार्थाचेर आसा भावार्थ ना जाल्यार कांयच ना भावार्थ ना देवाक आमी मानवलेली जायना देवाक आमी मानवलेली जाता केन्ना फकत भावार्थान It is impossible to please God without faith. I think it's Hebrews 11:6. Can we go there? Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. Who is that Him? God. For he that come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Go MP for this. But without faith, it is impossible to walk with God and please Him. For whoever comes near to God must necessarily believe that God exists and that He rewards those who earnestly and diligently seek Him. Without faith, it is impossible to please God. Okay, कोंकणीन वाचता. भावार्था विरेत मिनींग भावार्थ नासतना भावार्था विरेत म्हणजे भावार्थ नासतना कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना आनी भावार्थ म्हणजे कितें दिसना तेजेर विस्वास दवरप जरी तर घरान शांती ना विश्वास दवर आसा म्हूण आनी मागीर ती तुजी जातली तेका लागून भावार्थ आनी भावार्थ तर ना आमी देवाक मानवलेली जायना भावार्था विरेत Where is that verse? 6th. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना सो देवाचें एक एक उतर तर आमी स्वत मानतेली आमकां भावार्थाची गरज समजलें तुमकां आमकां भावार्थाची गरज आनी भावार्थ जावन आसा असो की तो दिसना त्या वस्तूचेर आमकां विस्वास दवरूंक जाय समजलें समजलें सो आतां घरान कितें प्रॉब्लम आहा जिवितान कितें प्रॉब्लम आहा पयलो आमी विस्वास दवरूंक जाय की तें जालें म्हूण आनी मागीर तें म्हजें जातलें आनी तें विस्वास दवरतलो जाल्यार म्हाका भावार्थाची गरज समजलें पूण भावार्थ आसूनी विस्वास आसूनी कितेंय आसूनी सगळ्यान पयलीं अणभव कसलो आसूंक जाय फर्स्ट स्क्रिप्चर घेतलेलो कितें तो देवाचो मोग देवाचो मोग आतां दिसना ते वस्तूचेर हांव तर विस्वास दवरतलो जाल्यार म्हाका ह्या दिसना त्या देवाक पयलो स्वत मानूंक नाका हां दिसना त्या देवाक पयलो म्हाज्यान स्वत मानूंक नाका की तो खरेंच आहा म्हणून जायते फावटी जायतो लोक म्हणटा देव बीन कोण ना म्हणटा न्हू कित्याक म्हणटा कित्याक तो दिसती पडना आनी भावार्थ म्हणचे कितें दिसती पडना तेजेर विस्वास समजलें म्हणजे देवाक स्वत मानतलो जाल्यार ह्या बरयलेल्या उतराचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय भावार्थ दवरूंक जाय की हें एक एक उतर स्वत म्हूण समजलें आनी भावार्थ नासतना कोणाच्यानूच देवाक मानवलेली जावंक जायना भावार्था विरेत आमी कितेंच देवाक मानवलेलें काम करपाक जायना कित्याक हो भावार्थ देवाचें उतर स्वत मानतलो जाल्यार भावार्थाची खूब आमकां गरज पूण हो भावार्थ खंय मेवतलो शेजाऱ्यागेर सोयऱ्यांगेर खंय मेवता भावार्थ खंय हा भावार्थ उतरान खंय हा उतर
That is the word of faith. देवान आमकां सोगल्यांक in Romans 12:3. Romans 12:3 go, KJV. No, 12:3. Go KJV. Same. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. God has given equal measure of faith to each one of us. God has given us the equal measure of faith, meaning faith is a gift of God given to everyone. देवान भावार जावन आसा देवाचें देणें जें आमकां सगल्यांक देवान दिलां. समजलें? हें देवान सगल्यांक भावार दिलां. कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना की म्हाका भावार दिवंक ना, तेका लागून देवाचें उतर म्हाका समजोवपाक जायना. समजता? कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना की देवान म्हाका भावार दिवंक ना, तांकां दिला पळय तसो. देवाच्या उतरांतल्यान आमी समजता की देवान सगल्यांक सेम मेजर ऑफ फेथ, सगल्यांक सेम इक्वल अमावंट, सेम अमावंटाचो, सेम इक्वल मेजराचो आमकां भावार्थ दिला. पूण हो भावार्थ आमी कसो वाडयतली आनी सोडयतली? आतां भावार्थ सगल्यांक दिला म्हूण तुमकां खात्री पडली? पळय ना, आमी म्हणटा न्हू भावार्थ नासतना देवाचें उतर आमी मानपाक आमकां देवाक मानवलेली आमी जावची ना. वी कॅनॉट प्लीज गॉड विदावट फेथ. इवन दो वी कॅनॉट प्लीज गॉड विदावट फेथ, दॅट फेथ इज ऑल्सो गिवन टू अस बाय गॉड. इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. येस नो? देवान आमकां भावार्थ पासून सगल्यांक सेम दिला. आतां सगल्यांक सेम दिला म्हूण सगळीं जाणां तो भावार्थ उपयोग करता? वो भावार्थ वाडयतली कसो वाडयतली भावार्थ? देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन. इन रोमन्स 10:17 आमी पळयता भावार्थ फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. वो भावार्थान आमी वाडटा चोडटा, वो भावार्थ म्हजो येयत रावता, वाडत रावता, चोडत रावता. केन्ना? देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन. वो भावार्थ आमकां खंय संवसारान मेवचो ना. हो संवसार कोण आमकां भावार्थ दिवंक शकना. आतां जरी तर म्हाजो भावार्थ सुबेज आहा, वो म्हजो भावार्थ सुबेज म्हज्यान तुका दिवपाक जायना, कित्याक तुकाय तितलोच दिला आनी देवान आमकां एक वाट दाखयला हो भावार्थ कसो वाडटा, हो भावार्थ कसो चोडटा, हे सगळे उतरांतल्यानूच आमकां शिकयलां. सो देवाचें उतर समजतलोय जाल्यार आमकां त्याच उतराची गरज. देवाचो भावार्थ वाडयतली, आमचो भावार्थ वाडयतली पासून जाल्यार त्याच उतराची गरज. आनी तो भावार्थ म्हाका दिला वो ना हेची जाणवाय पासून घेतली जाल्यार म्हाका त्याच उतराची गरज. त्या भावार्थान हांव जियेतलो पासून जाल्यार म्हाका ह्याच उतराची गरज. सो हें उतर ना जाल्यार कांयच ना. समजलें? उतरांत कितें आहा? भावार्थ. उतर जेन्ना आयकता म्हजो भावार्थ वाडटा. भावार्थ जेन्ना वाडटा तोच भावार्थ ह्या उतराचेर म्हाका भावार्थ दवरपाक म्हाका सकत दिता. सो इन दी एंड गोवन आमी थिंगाच एंड जाता. खंय तें? देवाच्या उतरान. समजलें? कितेंय प्रॉब्लम आसो न्ही, कसलेय कोश्ट आसो न्ही, आमी भावार्थ दवरूंक जाय ह्या उतराचेर. म्हाका उगडास येता जेन्ना म्हजें बाय धाकटें आसलेलें, न्हिदोन आसलें, खूब रडटालें आनी तेन्ना हांव देवाच्या उतरानूय नासलें. रडटालें रातचें मातशें न्हिदलें न्हू तें हांव ताका शोल्डराचेर घालून न्हिदयतालें. न्हिदलें, ताका काडून हांव बेडार तेच्या दवरता थिंगाच आहा. एक 5-10 मिनटांनी ताका न्हिदोन हांव न्हिदता म्हणून तोय बोन कोता म्हणून तें उठोन रडटालें. परतून ताका घेवन खानार न्हिदोवपाचें. 1 वर घेवन रावतालें, 1.5 वर घेवन रावतालें हांव खानार. सगळो वगत इतलो प्रॉब्लम म्हाका जालोलो त्या टायमार जाणा. ही सायड म्हजी आख्खी फोडटाली. कितलो तेंपूच आख्खो शोल्डरान म्हाका ह्या सायडीक जायना, हे सायडीक घेतालें ताका. इतलें हांवें
तेन्ना उतरां हांव खरेंच कांयच ना, कितेंच खबर ना देवाच्या उतराची. आनी इतले त्रास म्हाका फिजिकली त्या टायमार जाताले, इतले म्हाका अशें दिसतालें की इतले कोश्ट हे म्हाका जाताले, खूब त्रास जाताले फिजिकली. झेम ना एकोद्या न्हीद मेळनासली सारकी न्हिदोंक, कंटिन्युअस झेम जायनासलेली, दिसभर ताका सांबाळूंक पडटालें आनी खूब त्रास कशें जावंक लागले म्हाका. कांयच सजमना हांव कितें करूं. आनी अशेंच 7-8 म्हयने म्हाका दिसता ऑलमोस्ट अ इयर म्हाका दिसता होच काडलो अशेंच खांदार न्हिदोन. सकयल दवरलें 10 मिनटांनी हांव न्हिदता थिंगा उठ्ठालें रडटालें, कितें म्हणून कांयच कळनासलें. पोतून खांदार न्हिदयलें, न्हिदतालें वरभर काडून, पोतून काला घातलें, पोतून रडटालें. आनी मागीर 10 लोक मागीर 10 गजाली, एका लागोन जाता तेका लागोन जाता, कोण म्हणटा दिसाचीं भुरगीं जाय जाल्यार रातचीं न्हिदना आनी कितें, त्यो सगल्यो फिलॉसॉफी ऑफ द वर्ल्ड. पीपल से दॅट, बट बायबलाचेर आमकां खंयच मेळना दिसाचें जाय जाल्यार रातचें न्हिदना, रातचें जाय बायबलाचेर खंयच ना बरयलेलें. पूण लोक जायत्यो जाणवायो घेवन येता आमकां सांगपाक. चडशीं बरी एक्सपिरियन्स जाणां येतात, हेका लागोन, तेका लागोन. मागीर ह्यो सगल्यो सीड मागीर आमचे तकलेन न्हू, मागीर तें चलता सगली कॅसेट. तेकाच लागोन गाय, हेका लागोन गाय, तेणें पयलें म्हूण जालें, हेणें पयलें म्हूण जालें, त्यो सगल्यो खबरो. ह्यो सगल्यो संवसारीक खबरो तकलेन आनी बेजार कशी. एक दीस कितें जालें, देवाचें उतर बेबीच्या वयल्यान कोणें तरी देवाचें उतर अशें सांगलें. पूण हांव तेन्ना तो कितें म्हण हांव नकळो कितें सांगलें तें उचारीत रावलें. म्हणजे Eva is washed by the precious blood of Jesus Christ. The Spirit of the Lord is upon her. ही उतरां म्हाका सांगलीं. ही उतरां हांव सांगता हांव उचारूंक लागलें. एक दीस बेबी बरें नासलें आनी हांव ही उतरां उचारता सडनली तें रातभर न्हिदोन आसलें, सुसेगाद न्हिदलें. सो कितें तरी मनान जालें, हें उतर काम करता, इट्स वर्किंग. मागीर जायते तेंप न्हिदपाचो प्रॉब्लम जातालो पळय, तेन्ना मागीर हांव स्लोली जेन्ना उतरान भितर सरलें, देवाचें उतर मेळलें, आय स्टार्टेड टू प्रॅक्टीस दोज वर्ड्स. Actually I started to practice the word of God in my house first on my baby, because lot of problems were happening. She was not sleeping and I cannot even shout at her, I cannot even get angry with her because she is innocent child. कितें म्हणून तेजेर बेजार जातलें. सो म्हाकाच वॉट टू से, वॉट टू डू. धांवोंकूय जायना रिस्पॉन्सिबिलिटी सोडून. सो मागीर जेन्ना तें उतर मेवलें, सर्वेस्पराचो आत्मो इवाचेर आहा, देवान ताका अभिशेक केला, आपल्या मोगान बोल्ल्यान सगल्या हॅज सेट हर कंप्लिटली फ्री फ्रॉम एवरी इवल. ही उतरां जेन्ना हांव म्हणोंक लागलें, म्हणटा स्लोली आय बिगेन टू सी दॅट शी इज स्लिपींग कंटिन्युअसली विदाउट गेटींग अप. That is what I saw in the beginning, how this word works. हांव बसतालें, उतर म्हणटालें, सर्वेस्पराचो आत्मान, व्हडले लेक्चर्स आनी व्हडले लिटर्जी न्हू, धाकटीं उतरां. सर्वेस्पराचो आत्मो इवाचेर आहा, देवान जेजून तेका आपणाच्या रोगतान धुवन काडलां, सैतानाक इवाचेर कसलोच पदवी ना, स्पिरीट ऑफ डिस्टर्बन्स, ताका डिस्टर्ब जाता कशें म्हाका दिसतालें. वॉट एवर आय हॅज टू सी, आय हॅज टू से स्पिरीट ऑफ डिस्टर्बन्स हॅज नो पावर ओवर इवा, गॉड्स लव हॅज फिल्ड इवा, आनी सगल्या वायटांतल्यान वायट शक्तींतल्यान ताका सुटका दिल्या. ही उतरां म्हणटा हांव आय स्टार्टेड टू सी. दोळ्यांनी हांव पळोवंक लागलें, बदलावणी जाता, फरक जाता. पयलें कशें जातालें, आतां कशें जाता. सो ही उतरां जेन्ना आमी भावार्थान म्हणटा, देन यू सी द मॅनिफेस्टेशन, बिकॉज दीस वर्ड्स आर ट्रूथ. देर इज नो लाय इन दॅट. वेन वी से इट बाय फेथ, रायट, इट हॅज टू वर्क, इट हॅज टू शो द मॅनिफेस्टेशन. एंड इट शोड. आय सॉ इट विथ माय आयज. आय सॉ द डिफरन्स. भुरगीं मस्ती करता, पूण मस्ती करच्या टायमार आमकां मस्ती दिसती पडटा. when they do the stuff we see, right, with our physical eyes, but at the same time we need to keep the word above everything. आनी आमी म्हणोंक जाय सादी उतरां, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हज्या भुरग्यांचेर आहा, देवान तांकां अभिशेक केल्या, आपल्या मोगान बोल्ल्या, जेतू तुज्या पवित्र अमोलीक रोगतान तुवें तांकां धुवन काडल्या, कसलेच वायट पदवेक तांचेर अधिकार ना. सो सिंपल वर्ड्स, वी नीड टू स्पीक दीस वर्ड्स बाय फेथ एवरी डे, एवरी मुमेंट. आनी मेन आमी रिएक्ट करपाक जायना तेंचेर. जेन्ना ती मस्ती करता तेन्ना आमी रागान बसता न्हू, आमकां राग येना. सो देवान तर आमकां शांतेचो आत्मो दिला, आमी राग करूंक जाता? देवान तर आमकां मोगान बोल्लें जाल्यार आमी रागान बरोंक जाता? ना. सो भुरगें कितेंय करूं, आमच्या भितर तर मोग आहा, भुरग्याक आमच्या मोगान भुरग्याक आमी बाळगून घेवंक जाय. समजता? मोगान. पूण आमकां कितें दिसता, भुरगें मस्ती केलें आमकां सोसूंक जायना, वीच इज नॅचरल. सो आमी तांचो मोग करपाक जाय.
ती कितेंय करूं आमी मोग आयज गोळेक तूं मोग दाखयता यू वील गेट मोर रिएक्शन फ्रॉम देम चड मस्ती दिसती पडटली पूण मस्तीक आमी भियोया नाका सयतान प्रेशर घालतलो आमकां हालोवपाक सयतान आमकां दाखयतलो तुजें प्रेयर्स काम करना पूण वी नीड टू कंटिन्यू प्रेयींग कंटिन्युअसली कन्सिस्टंटली वी नीड टू कंटिन्युअसली प्रे आमी उलयत रावंक जाय मागणें करीत रावंक जाय भुरग्यांचेर आयज केलें फाल्यां केलें परवां केलें देवान कितले पाटी सयतानाक नाकारलो विल्डनसान 3 पाटी येयलो जाल्यार आमकां येवचो ना तूं मागणेक तर आमी केलें सर्वेस्पराचो आत्मो म्हज्या भुरग्यांचेर हा भुरगीं चड सुबेज करूंक शकता चड करूंक शकता पूण ती चड करता म्हूण आमी गिव अप करप ना डीड जीजस गिव अप Did Jesus ignored when Satan was coming and giving him all the lies? He did not ignored, but he spoke the written word continuously, all 3 times. So do we have to do the same thing? Yes, maybe more than 3 times, but we should never give up. We have to be always remain in that faith. वा भावार्थान आमी सदांच मागणें करूंक जाय या भावार्थान आमी रावोंक जाय देवाच्या आनी कितलोय प्रेशर आमकां दिसती पडो आमी आमचो जो भावार्थ देवाच्या उतराचेर आमी थीर केला पळय वो वाडटलो केन्ना थीर जातलो केन्ना उतर आयकोन आनी आयकोन वय ना आतां म्हयन्यांतल्यान एक पाटी येयले रे तीर आयकलें म्हणूनच जाता ना हें आमी घरा पासून गेले जाल्यार देवाचें उतर 24 वरां आमी आयकत रावोंक जाय उतर केन्नाच आयकप बंद करूंक जायना जितलें आयकता तितलो भावार्थ वाडटा जितलें आयकता तितलो भावार्थ वाडटा दिलोलो भावार्थ सेम मेजर बट आमी तो वाडयता कसो आयकोन आनी आयकोन आयकोन आनी आयकोन भावार्थ वाडोवंक जाय जे भाशेन कातारां उगडास सुद्धा तसो देवाचें उतरूय काळजान आसा दीस आनी रात तर आमी उच्चारता आनी आयकत रावता तें उतर काळजान इतलें घट जाता इतलें स्ट्रॉंग जाता न्हू कोणीय सयतान कसलीय आमच्या जिवितान पदवी घेवन यो कसलेय कोश्ट घेवन यो आमी ते कोश्ट उलोवची ना पूण आमी कितें उलयतलीं देवान जें कितें कोर केलां देवाचें उतर उलयतलीं दुयेंसांतल्या सपोजींग कोश्ट येता दुयेंसाच्या रुपान जाल्यार आमी कितें म्हणटलीं जेजूच्या गायनी आमी बरी जालीं दर आमकां दिसता सयतानाचो आत्मो हा देवान आमकां सुटका दिली कसल्याच सयतानाच्या आत्म्याक म्हजेर पदवी ना कित्याक म्हज्या भितर आसा तो पवित्र आत्मो संवसारान आसलेल्या मेळ्ळ्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट येस नो आर यू अंडरस्टँडींग कितें विचारूंक सोदता तुमी कितें प्रश्न आहा तुमकां तुमी प्रश्न ना म्हणटा न्हू तेन्ना म्हाका हें दिसता आं प्रश्न ना म्हणटात आमी प्रश्न ना म्हणटा तेजें कारण कितें शिकवण सोजमल्या प्रश्न ना म्हणचें कितें शिकयल्यार तितलें सोजमली इज इट ते प्रश्न ना म्हणचें कांयच सोजमोंक ना पूण आमकां नाका विचारूंक आनीक 2 वरां वसोंक आं जरी तर हांवें म्हणलें प्रश्न ना या आनी आनीक 2 वरां काडूंक हा होय अर्थ आसूंक शकता वो खरेंच सोजमणी मेवल्या म्हणून तुमकां प्रश्न ना आतां प्रश्न ना म्हणटा खरें आमी क्वेश्चन ना म्हणटा खरें पूण शिकला ते सोजमणी मेवल्या खरी म्हणटा पूण ही सोजमणी मेवल्या ते आमी वेव्हारान घालपाक जाय जेन्ना आतां कोश्ट जाता तेन्ना म्हणपाचें ना सिस्टर तूं मागणें कर म्हजेर म्हाका कितें तरी जाता अशें तर म्हणलें आमचें शिकवण सोजमोंक ना सोजमली जरी तर आमकां शिकवण सगळी सोजमली आनी मागीर आमी देंवता आसता सिस्टर मातशें मागणें कर न्हू म्हाका कितें जाता अशें म्हणलें आरे शिकला तें कितें शिकयलें तर हांवें समजलें एग्जाम्पल आय एम गिवींग शिकप म्हणजे कितें आमी देवाचें उतर शिकलीं आनी आमी तें आतां करपाक कमेस जालीं समजलें जरी तर आमकां दिसता आमकां मातशें सीक फील जाता कितें शिकलें आमी सिकनस जालें पासून जाल्यार जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें आनी आमी त्या सिकनसाक म्हणूंक जाय तकली फोडटा जाल्यार तकली फोडटा जाल्यार आमी कितें म्हणटा हेविनस जाता न्हू स्पिरीट ऑफ हेविनस लीव मी रायट नाव इन द नेम ऑफ जीजस आय कमांड यू लीव माय बॉडी रायट नाव बिकॉज आय एम द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड यू हॅव नो ऑथॉरिटी ऑन मी यू हॅव नो पावर ऑन मी वी आर सपोज टू से दीस कायंड ऑफ वर्ड्स एंड बाय युअर वुंड्स आय एम हील्ड and believe that we are healed even though the pain is still there we should not believe that pain is there it means I am not healed no that pain is a lie once you say it no it's already gone if you say it by faith but if I go by sight and now question came praise God tell me okay okay You are asking forgiveness of you are asking forgiveness from somebody. okay You said it once, you believed it, it is done. But there's
Why daily? Once and for all, no? That's what I'm saying. Yeah, it's done. For example, if you want to forgive. Somebody has hurt me. Mm. Now I say I'm doing that forgiveness prayer. Okay. I forgive this and I wash up clean and precious. Yeah. Again, tomorrow I don't have to say no. So you're going and saying to the person that I've forgiven you? In a prayer. This prayer I'm saying. Okay. In that case, This one, there's a YouTube on that forgiveness prayer. okay. That's what how do I? Forgiveness. For example, you are hurt through somebody. Okay? Somebody has hurt you. You are in the bitterness. Bitterness meaning you have that pain inside. You have that pain inside. Now, what makes you to forgive her? What makes you to forgive her? Like why you are trying? Why you have decided to forgive that person? Because every time I see that person, Okay. I remember the hurt. Okay. So I don't want to remember it. You don't want to remember that hurt. That's why you want to forgive. That is the reason you are forgiving. Because I want to be free from that hurt. You want to be free from that hurt. Okay. Yeah. Okay, let me explain. The Bible says Jesus has forgiven us. Yes, once and for all. Now, the reason I forgive somebody by believing Christ has forgiven me. That's why I can forgive other person. Unless and until I have not received forgiveness of my sins, I have not received that forgiveness, how can I give forgiveness to somebody? Correct, no? For example, okay, let me say it in Konkani, okay? Otherwise somebody would say, okay, Konkani na. आता बायबलाचेर बरयलेलें हांव की जेजू एक आमकां स्टोरी सांगता एक राजाची आनी एक चाकराची ओके चाकोर राजाक 1000 टॅलंट्स दिवपाक आसता ओके 1000 टॅलंट्स दिवपाक आसता सो तो चाकोर कितें म्हणटा राजा म्हणटा तेका आपय तो तर फारीक करिना तेका बंदखणीन घालया ओके राजा कितें म्हणटा ते चाकराक आपय तो तर फारीक करिना तेका आनी तेजे सगळे फॅमिलीक बंदखणीन घालया कितले आतां 1000 टॅलंट्स ओके आतां जेन्ना तो चाकोर राजा कडेन पावता तेन्ना तो रडटा आपणा कडेन जायना म्हणटा आपणाक फावना आपल्या कडेन जायना तुका हें फारीक करपाक प्लीज म्हणटा आपल्याक माफ कर म्हणटा तो आपल्या कडेन जायना सो राजाक तेजी काकूट येता मस्ती जाता सो राजा कितें म्हणटा तुका आपूण माफ करता सोडून दी म्हणटा तुका माफ केलो म्हणटा ओके आतां तेका माफ केलो आतां तो माफी घेता फॉरगिवनेस घेता आनी तो आतां घारां वेता आसतना तेका वाटेक आनी एक मनीस मेवता की तो मनीस ह्या चाकराक 100 टॅलंट्स दिवपाक आसता समजलें तो दुसरो मनीस तेका पळय मेवता त्या चाकराक तो म्हणटा 100 टॅलंट्स दिवचे पडटा तेका दिवचो आसता आतां हो चाकोर जे राजान पळय तेका बक्षिला हो चाकोर कितें म्हणटा ए म्हजे 100 टॅलंट आतांच्या आतां दी नाल्यार तुका म्हणटा फर्मोण दिता म्हणटा आतांच्या आतां दी तो रडटा कसो रडटा ज्या भाशेन हो पळय राजा फुडल्यान रडटालो तसो आतां तो दुसरो मनीस हेज्या फुडल्यान रडटा आनी म्हणटा आपणा कडेन जायना म्हणटा प्लीज म्हणटा माफ कर तो म्हणटा ना 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 तुका आपूण कोहोच माफ करिना तूं दी म्हणचें दी दिवचेच पडटलें कितले 100 एका माफी कितल्याची मेवल्या 1000ची आतां हो कितल्याची माफी दिवंक तयार ना 100ची चड खंयचें म्हाका मेवला तें ओ हांव दुसरो म्हाका दिवंक आहा तें मेवलां तें सुबेज आहा न्हू मेवलां तें सुबेज आतां मेवलां तें सुबेज आहा जाल्यार हेका जोडाय जावपाक जायी दुसऱ्याक इल्लेशें माफ करपाक ना आतां राजाक गमता वचोन ते दुसरे आसता ते वचोन सांगता तुवें पळय कोणाक 1000ची माफी दिल्या तो भायर वचोन पळय कोणाचो जीव काडूंक सोदता थिंगासोर 100 दिवपाक जायना म्हूण राजा म्हणटा आपय तेका परतून आनी तेका आपयता आनी तेका फर्मोण पडटा कित्याक पडटा तुका आपणें पनिशमेंट पडटा तेजेर फर्मोण पडटा तो म्हणटा तुका आपणें 1000ची माफी दिल्या आनी तुका 100ची माफी दिवंक जायना करेक्ट सो आतां म्हाज्या लागीं कितलें आहा 1000चे देवान जें म्हाका केलां तें एग्जाम्पल ओके म्हजे कडेन कितलें आहा 1000चे सो दुसरो म्हाका कोत्ता तें कितल्याचें 100चे सो आतां म्हज्या मनान म्हाका खात्री आहा विस्वास आहा गॅरंटी आहा
शुअरिटी हा की म्हाका आजाराची माफी मेवल्या. सो आतां म्हज्या अगेन्स्ट कोणूय येता तें 100राचें. सो देवान तर म्हाका आजाराचें केलां जाल्यार म्हाका 100राचें करपाक कितलें सोंपें. पूण 100राचें करपाक सोंपें जावंक जाय जाल्यार म्हाका पयलें रियलायजेशन आसूंक जाय की म्हाका आजाराचें मेवलां माफी. समजलें. सो when a person tries to forgive somebody because that person doesn't want to be in hurt, that can be, we can see in a way like, you are doing it so that you don't want to be in a hurt. But in the other hand, a person is in Christ, he wants to give the forgiveness because he knows that God has forgiven him. My question is not like Okay. my question is what? Prayer says forgiveness prayer. Okay. I say it once, taking that person's name. Okay. Do I have to continue it or say it once, believe it, the forgiveness is done? Forgiveness, salvation, whatever Jesus has done, it is once and for all. That's why we need to know the truth. The truth is what? It is done once and for all. If I believe that forgiveness is done for once and for all, what makes me to think that is it done or I have to say it again and again? Do I have to repeat it? No. If you believe it is done, then why you are repeating? If I believe I am healed, then why I will say, heal me, Lord, heal me, Lord? If Not that prayer. Okay. Continue. Okay. I'll give you example. Okay. Let's take an example of in a worldly ways. Okay. In the world system, for example, you gave me something. Okay. You gave me. Again and again I will ask, give me. You gave, right? It's done. So if I'm asking again and again, does that mean that you have to give it again? No, it's done. So it will not make any difference if I ask again and again because it is already done. So when I say I have given the forgiveness, but I would say the only reason I give the forgiveness because I believe that God has forgiven me. So then this forgiveness prayer means now I said this prayer for one person. Yeah, It is done. it is done. So now next time when I come across something else, Somebody else. the same prayer, somebody else. Same. I don't know what prayer it is, but what I believe is this, whatever I explained, right? It is in the book of Matthew, where I have given that example of the 1,000 talents and the 100 talents, okay? So why I'm giving this? Now, people come against me. For example, it happens with everybody. That's why you also have something to forgive somebody, right? Because when somebody came against you, you are hurt. Correct, no? In the same way, situation happened in my life as well. My personal experience, okay? So now when people are coming against me, the only reason makes me to forgive that person is because when I was wrong, when I was a sinner, my Christ has forgiven me at no cost. He paid for my thing. So in the same way, now he's telling, do the same thing what I have done. So on that basis, because of his love for me, I forgive others. I let it go. You know why? Because my sins are forgiven by Jesus Christ. In the same way, I'm forgiving because Christ has forgiven me. I'm letting it go because Christ has forgiven me at cost and he paid it. He paid it. And for me, if I have to give forgiveness to somebody, at least I'm not paying anything. But for my forgiveness to give me, Christ has paid. On that basis, it makes me to forgive somebody. In my understanding, if I want to forgive them so that I don't want to keep this with me, or I don't want to remain in that, or maybe I don't want that again to remember again and again, that would be some other reasons. But for me, my personal, I'm telling you, the only reason makes me to forgive somebody is because of the love of Christ. That is the reason. Because he has forgiven me of 1,000. So for me to give 100 is nothing. It is like like I have extra, so from that I'm giving little. That makes me forgive. If I understood forgiveness from that, from the story of that king. But in other way, if we forgive, then we let go, no? Because of the love of Christ, love of God. Yes or no? Do you understand? Yeah. So, to say it again and again, if that question comes like, do we have to say it again and again? For example, we take the example of God has healed us. Yes or no? He's going to heal us? No.
Now, because I see the sickness, will I say, God, please heal me? I'm still not healed. God, please heal me because the pain is still there. God, please heal me because in my heart there is still pain. No. I just believe because it is written. In the same way, I just believe that God has forgiven, and whatever I have given, it's done once and for all. So it's believing. And believing means what? Believing comes by faith. And what is faith? Believing in the unseen. And what is belief? Action corresponding to the message. I believe that you understood. Anybody else? Do you have anything to ask? Ask no. No. You are first time when you had come last month here, you are asking so many questions. But you see, you continued knowing the word. From that time, the first time when you had come, till today, I believe you are continuing. That's why you are getting your answer through the word of God. Yes or no? Praise God. Anybody else to ask anything? किती ते हां सांग. Okay. You found it? Matthew 18:21. Yes. The talents. Yeah. You can. The story which I said, no, king and the servant. Yeah. Hallelujah. Anybody has anything to ask? सोजमले तुमकां पयलेच दिसा फाल्यां नाका तर सगळी सोजमली एकाच पाटीन. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Follows. Praise God. Thank you, Jesus. Glory to God for that. Because God gives us wisdom, no? He gives us this, His understanding, His knowledge. Thank you, Holy Spirit. कितें करूया आतां आमी? कंटिन्यू करूया आनीक मातशें? Thank you, Jesus. आतां आमी टी ब्रेक घेवया, then we'll continue. We'll ask them and we'll... No. We'll ask them and we'll give the time. You all are there down only, no? We'll give the time, okay? Okay, let's all close eyes. स्वर्गींच्या बापा, तुका दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी वखाणटा. जेजू तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता. सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत जी शिकवण तुवें आयज आमकां शिकयली, जे कितें आमचे दुबाव आसले, जायत्या कश्टांनी आमी सांपडलेलीं, जायते प्रश्न आमच्या जिवितान आसले, जायते फाटी आमकां सोजमना आमी कितें करचें, कितें उलोवचें, कितें कन्फेस करचें, कितें मागणें करचें. पूण आयज तुवें तुज्या उतरांतल्यान आमकां जायती शिकवण आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वखाणी दिता. जायते प्रश्न तुजी भुरगीं, तुजी पोरसां जे हांगासर आमी एकठांय जाल्या, आमकां सगल्यांक आमच्या काळजांतल्यान एक ना एक कितें तरी प्रश्न आसता, कितें तरी आमकां कन्फ्युजन आसता. पूण तुवें सगळें आमचें कन्फ्युजन तुज्या उतरांतल्यान पयस केलें म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वखाणी दिता. सगल्या आमच्या प्रश्नांचेर तूं आमकां सुटावो करता, तूं आमकां सोजमणी दिता, खोलायेकतान तूं आमकां शिकयता तुज्या पवित्र आत्म्या सांगता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वखाणी दिता. ह्या पयल्या दिसाचे रेतिराची शिकवण आयज आमी घेतल्या तुज्या सांगता, तुज्या आदारान, तुज्या जाणवायेन, तुज्या पदवेन, आनी तूं आमकां जायतें शिकयता, हेज्या फुडें शिकयतलो म्हूण तुका आमी दिनवासता आदी फुडेंच पवित्र आत्म्या. ही आयची शिकवण बरे भशेन तुवें आमकां सोजमणी दिली, बरे भशेन आमचे सगळे प्रश्न तुवें सुटावे केले म्हूण तुका आर्गां पवित्र आत्म्या. बापा तुका आमी दिनवासता, तूं जाणाव कितें आमकां बरें, कितें आमकां फावो, कितें आमकां बरें तेंच तूं आमकां दिता, आनी हें आमी बरें तें मानून घेवंक. जरी आमचे हे आवडे आसत, पूण आमकां जाय ते आमचे आवडे आसत, पूण तरी तूं आमकां जें कितें दिता तें भावार्थान आमी मानून घेवंक, तें भावार्थान आमी 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 आपणावपाक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वखाणी दिता. हे दीस आयचो दीस आमी पयलो सुरू केला, तशेंच हे उरलेले दीस तूं सांबाळून घेताय, आनी आमकां कितें जाय तें आमच्या जिविताक आमकां कितें लागू जाता तें पोरमणें तूं आमकां सगलें दिता म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वखाणी दिता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीजस.